Tell me the main important thing in this. Question number 1A. 1A. Speaker sir, answer as per the computer sheets provided to you. Speaker sir, हो प्रश्न जो आशिल्लो आनी आमी हेज्या हुणे ह्या सेशनाक आमकां उत्तर मेळ्ळलें आनी सांगलेलें की दिस इज रिगार्डिंग प्लेसीस ऑफ हिस्टॉरीक इम्पॉर्टन्स. आतां स्पीकर सर, जे सरकार सांगता ओपन डेफिकेशन फ्री म्हणून, एक हांव हो पिक्चर पळय सो ते दाखयता. दिस इज विथ लोहिया मैदान. हिंगा लोहिया मैदाना भायर पोटी दोला कमोड चोय आय विल प्लेस इट हियर. हे ओपन डेफिकेशन फ्री पॉट मुठाई. स्पीकर सर, Speaker sir, question म्हाका आसा. स्पीकर सर एकूच मिनिट. Speaker sir, एकूच मिनिट. तो जे ओपन डेफिकेशन फ्री दाखयता पळय न्ही, कोण तरी थंयसर आतां जो मायग्रंट थंय आसतलो थंय वचून ते करतलो. ओके स्पीकर सर, हे दुसरो ऑपरेशन हेचोय आहाय. हे कोण स्पीकर सर? आमकां राम राज्य कोतमू सांगलोलें. हे चोयल्यार रावण राज चला. हे सगळे बेबदे हिंगा ओल्ड मॉंक, मागीर तुगेले काडानी, सोरो, गॅम्बलिंग, हे सगळे आझाद मैदानाक. आतां स्पीकर सर, म्हाका खात्री आहा की जो मंत्री आहा तो दोतरालो रायट हँड सेनापती कसो आख्खो भोंवता आनी ही इज व्हेरी क्लोज टू हिम, सो क्रेडीट टू दॅट. आतां स्पीकर सर, पयले सुवातेर जे म्हाका दिसता जे हांवें दाखयलें, बेसिकली यू आर नॉट नोटिफायींग दीस प्लेसीस ऑफ लोहिया मैदान आनी आझाद मैदान. हे एक्सपोज कोता जे म्हाका दिसता देशभक्तीचे आनी क्वेश्चन द क्रेडिबिलिटी ऑफ नॅशनलिझम आनी पेट्रियोटिझम. आतां स्पीकर सर, जे मंत्रीन म्हाका द थिंग दॅट यू हॅव गिवन मी अ रिप्लाय, and this reply is based on information to be provided by Department of Home, Department of Goa Gazetteer and Historical Records. Anik tejer ami je letter ahले speaker sir, representation urging government to notify Lohiya Maidan, Azad Maidan, Chieftain Memorial आणि Martyrs Memorial आणि पत्रा देवी in Asolna. Speaker sir, hejer tumi answer दिला की you have no information and the government basically has not told you. Speaker sir, हांव प्लेस कोता ही लेटर जी हांवें मुख्यमंत्रीक बरयल्ली. I will place it on the table of the house. ही लेटर आमी जे मुख्यमंत्री बरयल्लें की on 13 February 2023 and it was addressed to the Honorable Chief Minister urging him to for restoration, refurbishment, renovation and notification of historic places. I don't know whether Chief Minister is not part of your government. Speaker sir, dusre je Chief Minister, whether you all are interested, whether the Minister is interested in protecting these sites. The site where Dr. Ram Manohar Lohia had come, Dr. Julia Menezes had come. I don't know whether the letter kabadang eljala ma khabar na ji hai 2023 sangla. One side you all are saying you all are not aware your department. I am placing the record written to the Chief Minister. Other Speaker sir, in 27 March 2023, now you are pointing fingers at PWD and other departments with these sites. In 2023, on 27 March, EG letter to Makaji Dilya, I'll place this also, your reply. Your reply states that places of historical importance connected to Goa Revolution, Goa Liberation Movement, Chieftain Movement, Azad Maidan, Martyrs Memorial, Patra Devi and Asolna. You reply, you say that this needs to be preserved, protected, maintained, renovated and beautified. Which or sago 23 ant. At answer pot dila tum board PWD ani dusre eje gata. Tum change kota. Speaker sir, maka dista you all are not sensitive. Every time you cannot point fingers at any other department. नाही तुमचा प्रश्न विचारा नाही. प्रश्न विचारा नाही. Poil supplementary चे नाही तुमका आन्सर दिल्ले आसा त्या बिलाचे प्रश्न विचारा. पोल सप्लिमेंटरी चे येता. आता या पॉइंटेड प्रश्न विचार हांवें कितें आन्सर करपाक जाय ते बाकी सगळे दिल्ले आसा ते परत हांव वाचून सांगता तुका. अरे बाबा तुगे गेल ते रिप्लाय प्रश्न विचार म्हाका. बोस हांव विचारता मागीर तुगे चान्स म्हणा तूं उलय. स्पीकर सर, दिस हे पड आतां हे मंत्रीन आन्सर दिला की इज कस्टडी लोहिया मैदान, आझाद मैदान, चिफ्टन मेमोरियल, कुंकोळे, मार्टियर्स मेमोरियल. दिस यू से is with local authorities like PWD and all these urban municipalities, whatever. Ada
तुका खबर आहा लोहिया Maidan renovation, there was a lot of mess that was created. Statue of Dr. Ram Manohar Lohia also had gone missing. When the freedom fighters pressed the alarm button, it was found somewhere in the garage. Specifically, my first supplementary is whether PWD or urban development or any other local bodies, do they have the expertise or experience to take care of such important places? Is it not your responsibility as archaeology department to take care of places? What is your responsibility as archaeology minister, apart from roaming like what Chief Minister said? Speaker sir, are you only going to stick to what is in your rule book, or are you concerned, or is there any intention of the government to look at these places of historical importance? Speaker sir, the honorable MLA and opposition leader is very well aware about the act what we are. Now, आमचो जो act आसा तो act सांगता की the places of historical importance आसतले किंवा आमी जो म्हणटात की the Goa Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains Act 1978 and Rules 1980 जे monuments आसात, ancients हे आसात, monuments आसात ते preserve करपाक जाय, that needs to complete 100 years. If it is below 100 years of age, then it doesn't come under our purview. And आमी तुमकां फाटले फावटीक जे आन्सर दिल्ले, आमी आयजय आन्सर दितात, सरकार म्हणून दितात आनी हांवय मिनिस्टर म्हणून दिता की all these monuments which are of historic importance, like आमी जेन्ना चिफ्टेन मेमोरियल म्हणटात, ह्याच सरकारान 2003 भितर आमचेच सरकार आशिल्लें त्या वेळार हाची स्थापनाय केली. आमचे सरकार परत आता डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री म्हणून आसा तेन्ना 3 वर्सांच्या पयलीं आमी 2022 सान हांगा मुद्दाम जावन 15 जुलयाक वचून आमी त्या स्मारकाचेर श्रद्धांजली किंवा त्या हुतात्म्याक आमी जो रिस्पेक्ट दिवपाक जाय तो आमी कार्यक्रम करतात आनी सरकारा तर्फे मोठो दबाजो करून करतात. ह्या वर्साकय तूं गेल्लो पूण तूं पयलीं वचून आयलो की आपल्याक भाशण ना म्हणून आमी भाशण करपा खातीर न्ही, लोकांक यादिस्ती खातीर आमी थंय वतात आनी आमकां अभिमान आसा की गोंयच्या स्वतंत्र लढ्यां भितर किंवा आमचे फर्स्ट आशिया खंडान भितर जो रिवोल्ट परकीय शक्ती विरोधान जाल्लो आनी जे पोर्तुगीजांनी आमचेर अत्याचार केल्ले, धर्मांतर केल्ले, इन्क्विजिशन केल्ले आनी आमचे 16 महानायक जे कुंकळीचे आशिल्ले जांणी सुरवातीक जो रिवोल्ट केल्लो तांकां ट्रिटी करपाक म्हणून वेले असोळणा किल्ल्याचेर मारले आनी तांच्या स्मरणा खातीर आमी 2003 भितर थंय स्मारक बांदलें आनी ताच्या नंतर परत एक फावटी आमी हो समारंभ सुरू केलो. आणि इतक्यातच न्हय तर मुख्यमंत्र्यांनी जेन्ना उत्तर दिले आणि हे हिस्ट्री बुकान भितर आमचे ह्या लढवयांचे, ह्या शूरवीरांचे आमकां धडे येवपाक जाय, हिस्ट्री बुकान भितर तांचे चॅप्टर येवपाक जाय, जाणे करून आमची येणारी पिळगी आसा तांकां बरे भशेन आमचे ह्या शूरवीरांची माहिती मेळपाक जाय म्हणून केले. आज 9वेच्या पुस्तकां भितर आनी 11वेच्या पुस्तकां भितर आमचे तातून भितर धडेय आसात आनी आमी नॅशनल मेमोरियल म्हणून हातून भितर दिल्लीन भितर बसून मुद्दाम जावन माननीय मुख्यमंत्र्यांनी थंय तांचें स्मरण करपा खातीर ह्या दिस्त आमी हें केल्लें आसा आनी वार्षिक हें जातात. आमकां अशें ना की ह्या सरकाराक आमचे लिबरेशन मुवमेंटा भितर जे लोकांनी हुतात्मा जाल्ले आसात त्या हुतात्म्याक ड्यू रिस्पेक्ट दिवपा खातीर आमी करतात. 2003 केल्लो तो हातून भितर येना, हांवें तुमकां सांगला आनी तुमकां वेवस्थीत खबरय आसा की ही जी आसा एन्शंट मॉन्युमेंट्स आनी आर्किओलॉजिकल सायट्स ह्या कायद्यान भितर ते येना आनी फाटले फावटी आमी सांगिल्लें की एखादे वेळ हेरिटेज पॉलिसी आयले जर जायत तातून भितर आमी आस्पाव करतले. आझाद मैदान जे आसा तुमी म्हणटले किंवा लोहिया मैदान म्हणटले, राम मनोहर लोहिया जेन्ना 1946 भितर आयलो आणि फर्स्ट तांणी एड्रेस केले ह्या भुंयेचेर आनी तेन्नाच्यान आमी पळयतात की लोहिया मैदान, हांव 40-42 वर्सां पयलीं ह्या लोहिया मैदानाचेर जेन्ना चौगुले कॉलेजीन वतालो तेन्ना आमी चित्रापूर बसीक ह्या स्टँडाचेर रावताले आनी आमकां तेन्ना इम्पॉर्टन्स कळनाशिल्लें कारण त्या वेळावेल्या सरकारांनी लोहिया मैदान हो धडोच आमच्या हातून भितर इतिहासान भितर घालेना. आमकां इतिहास शिकयलो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, पूण राम मनोहर लोहियांचे योगदान आसा आमच्या पुस्तकां भितर आयलें ना. म्हणूनच आमकां आयज लोहिया मैदानाचे ह्या सरकारान जे रिनोवेशन आसा, आज पुतळो आसा तो बरे भशेन केल्लो आसा आनी हातून भितर आमकां आस्पाव जावपाक जाय.
ह्या सगळ्या हिस्टोरिकल प्लेसाचो आमकां आझाद मैदान तुम्ही घेता जर जायत आझाद मैदाना सारखे जे हुतात्मा स्मारक आसा त्या प्रत्येक जे हिस्टोरिकल डे येतात त्या वेळाचेर आझाद हाजेर मैदानाचेर आमी वतात आणि तांकां ड्यू रिस्पेक्टय दितात आणि त्याच्या नंतर जाता ज्यो मातशें रावात ज्यो हिस्टोरीक ज्यो हे आसात पत्रादेवी आसा जावं बाकीचे तुवें प्रश्न विचारले आनी 7 जाणांनी ताका प्रश्न मागलो आसा परत परत उठून रावचे पयलीं म्हाका एक फावटी आयकयात हांव ते सगळे संपूर्ण सांगता ह्यो ज्यो प्लेसीस आसात जे आझाद मैदान आसतले किंवा लोहिया मैदान आसतले किंवा चिफ्टेन मेमोरियल आसतले पत्रादेवी स्मारक आसतले हे आमच्या सरकारान भितर ताका ब्युटिफिकेशन आसतले किंवा जो दर्जो दिवपाक जाय तो आमच्या सरकारान भितर दिल्लो आसा म्हणूनच हांव म्हणटा की जेन्ना तुमी आझाद मैदान म्हणटले लोहिया मैदान म्हणटले आमी लोहिया मैदानाचेर पळयताले इट इज अ प्लेस फॉर एजिटेशन आयज आमी ह्या आमच्या कायद्याच्या आमच्या एक्टा अंडर घेतल्या नंतर ताचेर अनेक बंधनां येतली फाल्यां सकाळी तुमी थंय वचून सरकाराक जेन्ना डेमोक्रेटीक रायट म्हणून सरकाराच्या विरोधान एक्सप्लेन केलें तें हांव ना हांव तुका सांगता आमी जेन्ना येतली पळय न्ही जे एजिटेशन प्लेसीस आसात ह्यो एजिटेशन प्लेसीस आसात भाशण जालें हांव उत्तर पळय आमी कित्याक घेवपाक शकनात ते तुका हांव सांगता ते दुसऱ्या कायद्याच्या अंतर्गत हाडपाक जाय जेन्ना आमी मॉन्युमेंट्स आनी एन्शियंट म्हणून घेता पळय न्ही ह्या कायद्याच्या अंतर्गत तेन्ना ती एजिटेशन करपाक मेळचें ना ती सभा घेवपाक मेळचें ना ती एक्झिबिशन लावपाक मेळचें ना आज लोहिया मैदानाचेर आमी माटोळी नेत्रावळीचो माटोळी बाजारय लायतात थंय आमी एक्झिबिशनाय करतात आनी थंय बाकीचे सगळे समारंभ करतात हे जेन्ना प्रोटेक्शनान भितर येतले कन्झर्वेशना भितर येतले मातसो राव रे बस हांव उत्तर दिता न्ही हांव फक्त तुजेच लेक्चर आयकुपा आयले ना ह्या संदर्भांतल्यान संपूर्ण गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय ह्या सरकाराचें योगदान ह्या हिस्ट्री हातून भितर कितें आसा तें आमी जेन्ना पर्यंत स्वतंत्र जाले 1961 मुक्ती मेळ्ळी तेन्नाच्यान आमच्या हिस्ट्री पुस्तकां भितर हाचें नामोनिशान नासता आनी आमचें सरकार येता तेन्ना आमी ह्यो सगळ्यो भुमी आसात त्यो बरे तरेन साजरी करतात जाणे करून आमच्या भुरग्यांक आमचे जे न्यू जनरेशन आसा तांकां प्रेरणा घेवपाक मेळटा त्या खातीर आमी हे सगळे साजरे करतात अशें कांय ना आमकां पडून गेलें ना अशें ना या दुसरा प्रश्न विचारा तुमचा दुसरा प्रश्न सर मंत्री नाक्के सारखे एल्टन बरी काळजी घेता बरं त्याची तुम्ही विचारा तुमचा दुसरा प्रश्न विचारा सर काळजी घेता दुसरा प्रश्न विचारा प्रश्न असा दुसरा प्रश्न विचारा तुमचा you have just said about you cited 1978 आणि rules 1980 of Goa ancient monument and archaeological sites okay these were made in this legislative assembly itself now this rule of yours the definition of ancient monument in the said act is any structure erection or monument or any tumulus or place of interment or ant rock or rock sculpture okay inscription or monolith which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for 100 years. Yes. Not less than 100 years. Because now this act, why can't you amend it? What stops you from amending this? Last time Speaker sir, I'm calm. Okay, I have told you. Boss. No, I'll answer. I'll answer your first question. Boss. Opposition leader, तुम्ही पिन पॉइंट तुम्ही जर I'm asking you specific. Ask me one by one question. You So सगळे क्वेश्चन एका बरोबर करनाका 7 जण आन्सर करपाचे आसात ought to get out to act. हांव पयली सांगता फर्स्ट क्वेश्चन that you have raised why can't you include it आणि we मंत्री will explain you मंत्री बोस रे प्रश्न विचारून जागा डिस्टर्ब करतो स्पीकर प्रश्न विचारून जागा प्रश्न विचारता तो 10 प्रश्न एक बरोबर घेता स्पीकर सर आणि मागीर म्हणटा आपल्याला एकच प्रश्न म्हणून जे मुगेलो क्वेश्चन हा he has cited an act. Speaker sir, he has cited an act. He has cited an act. He has basically cited an act. Mugelo prashna jo ha, jo chief with regards to example, will you amend this act? Yeah, address to speaker. Speaker sir, दुसरे मुखेलमंत्री पट सांगता हे प्रायव्हेट चिफ्टना पट सांगता 2010 तेजे रिफर्बिशमेंट जाल्ले. Check your data properly. Number 2, Speaker sir, ये चिफ्टनाचे आम्ही प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्युशन घाल्लेले and it was I had moved it and it was unanimously resolved in this house. I moved it. That was the first private members resolution that was moved. आणि स्पीकर सर जे हिस्टॉरिकल म्हाका उत्तर दिवपाक जाय हांव कित्याक सांगता स्पीकर सर when you there is commode there are drunkards people around and all this thing happening आता
तो पड सांगता हांव कित्याक पयलीं गेल काय म्हणून आतां थिंगा चिफ्टना दीस म्हाका राती फोन येयलो की opposition थिंगा leader- जे वचोय opposition स्पीकर leader- प्रश्न सांग न्ही म्हाका. लेट मी आन्सर युअर क्वेश्चन, नॉट युअर ग्रीवन्सेस. की मुखेलमंत्री तुय आमकां बाबा मातशें जबाब दी. थिंगा चिफ्टन 2 वर्सां तूं येयल ना, तुवें सांगलोलें ते रिफर्बिश कोता. आतां गेल ते हिंगा म्हाका राती फोन येयले की सगळे मुखेलमंत्री गेले फोटो दिसताय, मुखेलमंत्री चिफ्टन जाल कामू. सो हे चिफ्टना फोटो ना. It is okay, you have a right as chief minister, but also je chieftain hai, they had to also be there. You please give me an answer, माननीय honorable chief सदस्य minister. तुझो प्रश्न की कितें? प्रश्न हे विचारता का? विचार प्रश्न मुगेलो जो मुखेलमंत्रीन म्हाका जबाब दिवपाक जाय की हे जे historic places last time you said you would notify. Will you amend the act and also with regards to chieftain हे refurbishment जातले ओ जावपा ना? स्पीकर सर, मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसाय यांनी ते कायद्याच्या अंडर कित्याक हाडूंक शकना. त्यांनी आझाद मैदान आसतले, लोहिया मैदान आसतले, परत जर अमेंड केले न्ही जाल्यार मागीर थंयसर जे आझाद मैदानाचेर वचून जे आंदोलन करता पळय न्ही ते परत मागीर तो वयतलो. पयलें आतां हेंय बंद केलें म्हणटलो. ना ते you allow that, you can amend it in that way. Why can't you amend it? अरे Yes, बसून घ्या. Opposition leader बसून घ्या, पहिले आन्सर करू दे. स्पीकर सर, तो दोन्ही उलयता. त्यांनी आपल्या आर्किओलॉजिकल ऍक्टाच्या नुसार क्लियर कट सांगले 100 वर्सां जाल्या उपरांत ती वास्तू जी आमच्या ऍक्टाच्या अंडर ऐक मरे फुडले, आणि ते जर आता ऍक्टाच्या अंडर आपल्या हाडले जाल्यार तुमकां आंदोलन करूंक मेळचें ना. तू कित कोतलो टू गेट इट? व्हॉट डू यू हॅव? माननीय सदस्य म्हाका उतर दिल्लें लास्ट सेशन. ऑपोजिशन लीडर यू विल ब्रिंग श्री इरी अलेमाव कंप्लीट करपाक दे, आन्सर कंप्लीट करपाक दे. तुझे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तुवें म्हाका गेले ते पुसा उतर दिलें की यू वूड नोटिफाय दिस इज वर्बेटिन चेक कोराय. Even minister said, you said, speaker. Under what rule will you do it? ऑपोजिशन लीडर श्री इरी अलेमाव आयकून घे. इट कम्स अंडर द होम डिपार्टमेंट. हांव ताका कळपा खातीर म्हणून सांगता, म्हज्याच सरकारान फाटल्या 5 वर्सांक आतां पर्यंत हिरवे गुरुजीचें स्मारक आसतलें, शेषनाथ वाडेकर हांचें स्मारक आसतलें, पत्रादेवीचें स्मारक आसतलें, पिंटोंचो बंड आसतलो, राणेंचो बंड आसतलो, किंवा ते कुंकळेचें स्मारक आसतलें. ही नोटिफाय करून ताका गार्ड ऑफ ऑनर दिवपाचें काम म्हज्याच सरकारात केलां. ही ऑलरेडी जी आहा भितरली पळय न्ही, ही ऑलमोस्ट कार कंप्लीटूय जाली. आतां कुंकळेचो जो स्मारक आसा, म्हणजे चिफ्टन स्मारक जो आसा पळय न्ही, हो तो म्हणटा ओके, ताच्या खातीर ताणें आतांच म्हणजे लेटर धाडला. स्पीकर सर, थंयसरली जागा जी आसा ती खूब लिमिटेड जागा आशिल्ली. तेणी एक्झॅक्टली फुडल्या हाज्या पयलीं PWD कडल्यान हांव जो ब्युटिफिकेशन धाड PWD तुगे इंजिनियर येयलो चॅक करपाक, कांय जायना. हे वर्सां होण तूं स्पीकर सर, ताका जो प्रोसिजर फॉलो करपाक जाय तो प्रोसिजर फॉलो करून ताका ज्या पद्दतीन थंयसर युरीक जाय तशें न्ही, ते ज्या 16 महानायकांच्या सोळ जायचो हें कितें सीएम सोळ जा दिसती पडा मग तुझ बारा इतले. स्पीकर सर, आता ताका ऑपोजिशन लीडर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर करपाक जाय न्ही. पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर, 16 शूर स्पीकर सर, मुख्यमंत्री आन्सर दिंदी. स्पीकर सर, जाणून अपमान करता. ऐका सर, हे जन अपमान करता. सेनापती माझे बोसपालाय, मुख्यमंत्री आन्सर दिंदी. स्पीकर सर, ताका सांग त्या 16 महानायकांचो खरो सन्मान जर कोणी केलो आसत जाल्यार तो आमच्या सरकारान केलो. रिफर्बिश केन्ना कोतलो? रिफर्बिश करता पयले फावटी ताका सर्टिफिकेट ऑफ द ऑनर त्यांच्या फॅमिली मेंबर. I am not saying that you have not done it. I am saying when will you refurbish? आणि हे 60 वर्सां कांयच करून नासले. काय केला? अरे 2010 ते रिफर्बिश आम केल्ले, 2010 आमी रिफर्बिश केल्ले. मुख्यमंत्री बाब, तू ते दुसरे हिस्टॉरिकल प्लेसेस आता अंडर योर होम केन्ना तू कोतो? येस सिरियल बसून घ्या. स्पीकर सर, ते काम जे आसा पळय न्हू ते फुडल्या वर्साच्या पयलीं कंप्लीट करपाक लायता, बट ते आमच्या ऑलरेडी ताका कळपाक जाय म्हणून युरी सांगता म्हणून न्ही, ते ऑलरेडी डिसायडेड आसा. डिसायडेड बरें जाचे युरी करता. स्पीकर सर, हिस्टॉरिक प्लेसेसाचे जबाब दिला होम डिपार्टमेंटाचे. हिस्टॉरिक प्लेसीस ताका सांगला हांवें, जो होम डिपार्टमेंटाच्या अंडर ताका वेगळें नोटिफिकेशन करपाचें ते वेगळें नोटिफाय करता. केन्ना कितू टायम बाउंड सांग म्हाका. टायम बाउंड सांग. प्रोसिजरल टायम कंप्लीट जाल्या नेक्स्ट 2-3 months you will do it. Honorable Chief Minister, don't point of order. I would like to request you to ensure that no photos are brought into the house.
Why? We have to get, But this is we were this told is not the to get convention. papers. Why This we is can't the get convention photographs? of this house. Why? Prior permission should You be require prior permission of the Okay, sir, speaker. बरे मुखेलमंत्री मातशे ते जबाब दी ती ते प्रोसिजर कोतो मग तू हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स सर हांवें ताका परत एकदा सांगला हांवें प्रोसिजराक जितको टायम लागता तितको सपोज तांकां जर 1-2 महिने लागता आसत जाल्यार विदिन दॅट 2 मंथ ते नोटिफाय करपाक जाय पब्लीश करचें पडटा तें करून हांव नोटिफाय करपाक लायता हिस्टॉरिकल स्पीकर श्री सर अँटोनी कोस्टा Speaker, sir, एक माननीय सदस्य हांव सांगता की विषय आता खूप जण एक प्रश्न तुम्ही कॉमन घालतात त्यामुळे तुम्ही स्पेसिफिक प्रश्न विचारून आन्सर घ्या स्पीकर सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी आमगे मंत्री म्हणटा 60 वर्स कित केला 40 वर्स कित केला म्हाका सदां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान कळपा जाय आज तो जे कदलार बसला हे काँग्रेसा लागून आज चीफ मिनिस्टर आहा काँग्रेसान स्टेटहूड दिल म्हणून आज मंत्री प्रश्न कितें तुजो? प्रश्न ना? काँग्रेसान कांय केलें ना स्पीकर म्हणटा सर प्रश्न विचार प्रश्न ना अरे स्पीकर सर जालें भाषण आम्ही प्रश्न विचार बरें भाषण निवडणुकी वेळार दिवया मरे प्रश्न विचार हांव तुका स्पेसिफीक क्वेश्चन विचारता प्लेसीस ऑफ हिस्टॉरीक इम्पॉर्टन्स म्हगेले केपें मतदारसंघात 2 जागे आहाय दे आर हॅव कंप्लीटेड 100 years आय एम शुअर यू ऑल्सो नो इट बेतूल फोर्ट काब दे राम फोर्ट लास्ट टायम दोगांय तूंय आहलो अभिषेकाक छत्रपती शिवाजी महाराजा तूंय आहलो तुवें सांगून गेल्लो आतां 2-2.5 वर्सांनी आतां तुवें कांय केलें ना These are both the place of historic importance. And in Kap Daram, Inga Chhatrapati Shivaji, as said, it was the last fort built by Chhatrapati Shivaji Sambhaji. Whatever you know better. Anik Kap Daram forta, तितू ओपन डेफिकेशन आमगे एलोपीन जायला तिगे एक टॉयलेट ना काय ना भितर आमगे एक चर्च आहा तूंय तुका लास्ट टायम सांगिल्ली हे दोन्ही जागे बेतूल फोर्ट आनी काब दराम फोर्ट हे डू यू एग्री दॅट इट इज ऑफ हिस्टॉरिक इम्पॉर्टन्स फर्स्ट and if you agree what steps you have done taken to restore it ह्या दोन्ही किल्ल्यांची आम्ही परत एक फावटी हांव मंत्री जाले नंतर आणि ह्या सरकार आयल्या नंतर बेतूल फोर्टाची जी माहिती घेवपाक जाय ती आमी घेतिल्ली आसा आणि ती आमी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीच्या निमित्तान आमी राज्याभिषेक हो सोहळाय करतात आता ह्या फोर्टाचेर जेन्ना आमी वतात ती अजून पर्यंत आमच्या गोवा सरकाराच्या ताब्यान ना पार्ट ऑफ द एक्सेस इज ब्लॉक्ड बाय सम अदर तुझे प्रायवेट ओनर्स आणि दुसरे आसा ते आमच्या कस्टम्सा कडेन आसा आमच्या डिपार्टमेंटान कस्टम्सा कडेन पत्रव्यवहार 2 फावटी केल्लो आसा आणि वी आर एक्सपेक्टिंग आमी जेन्ना पळय मुख्यमंत्री वतले आणि तातूंतल्यान हो ताजेर मार्ग काडटले आणि निश्चितपणान हो जो बेतूल फोर्ट आसा ताचें हे जातलें आणि आमी म्हाका दिसता की खोला फोर्टाचेर आमी रिनोवेशन्स काम हातान घेतिल्लें आसा जे आमकां डे टू डे जाय ते आमी करपाक थी जे सेक्युरिटीज जाय जावं बाकीचे एनक्रोचमेंट्स जातात तेय काडलेले आसात आणि रोखडोच हो खोला हे काब दे राम फोर्ट आसा तोय आमी परत एक फावटी प्रश्न घेतला तुकाय खबर आसा की तातूंत within next 1 year you are going to complete both the डेफिनेटली नॉट बोथ दी आय कॅनॉट टेल यू अनलेस अँड अंटील वी गेट परमिशन्स फ्रॉम द सेंटर हातूंतल्यान बेतूल जो शिवाजी महाराजांचो फोर्ट आसा ताचेर हांव सांगपाक शकना पूण काब दे राम आसा पळय न्ही ताचेर निश्चितपणान आमी घेतले श्री वेंजी वेगस Pacific, 27th March 2023, LAQ number 149. हेजे आम तुमकां प्रोजेक्ट मागलोले की तुम खंयच प्रोजेक्ट गेलो हाय फॉर डेव्हलपमेंट पर्पज अंडर द डिपार्टमेंट डिपार्टमेंटान आन्सर दिल्लो 10 प्रोजेक्ट हॅव बीन अंडरटेकन एनेक्स्चर आहा आमकडे आयज क्वेश्चनान एनेक्स्चर 3 आहा परत तुमकां मागलोले आनी तितून तुमी रिप्लाय दिला 2023 तुले 4 प्रोजेक्ट आयज आन्सरान आहाय 100 प्रोजेक्ट नाय 4 प्रोजेक्टां तुले 2 कंप्लिटेड 2 इन प्रोग्रेस आहा ते मिसिंग 100 आहाय 23 याद दिले ते मिसिंग 100 आयज हितून नाय तेंचे कितें जालें एक पयलीं सद्याक दुसरें आयज आन्सरान पयलीं घे मरे उत्तर वॉट कंटिन्यू करता त्या 100 प्रोजेक्टान तुले सांगत तुका 100 प्रोजेक्टान तुले तितून हेरिटेज सर्कीट हाऊस ॲट सांकली आहा चीफ मिनिस्टरान तूं पयशे दिले नाय हें करपाक ताका लागून तूं हितून घायलो ना सो कळ्ळें तुका हे 100 प्रोजेक्टा मदें एक सर्कीट हाऊस आहा सीएमान पयशे दिले नाय तुका तें कंप्लीट करपाक कितें जालां हे 100चें यस मंत्री स्पीकर सर आमी ताणें एक एग्री केल्लें आसा की आमी 4 हातून भितर घेतले आसात 2 कंप्लीट केल्ले आसात हे एक डिपार्टमेंटान केल्ले आसा तो एग्री जाल्लो आसा सगळीं कामां तुमी एका बरोबर आमी सांगले तरी खंय 1 वर्सा भितर कंप्लीट करतले अशें आमी सांगलें ना सम प्रोसेसीस इस्टिमेशन आसा परमिशन्स घेवपाक जाय ती एक्सेस पळोवपाक जाय ह्या कामा निमित्तान आसा तुका जे 6 फोर्टाचें आमचें काम चालू आसा आनी 2 कंप्लीट केल्यात त्या हातून भितर आमी दिल्ले आसा ना तूं आन्सर दिना म्हाका सारकें 100 मिसिंग आहाय
2023 तुम्ही 10 प्रोजेक्ट मिसिंग आसा तेजे काम ते पळय, प्रोजेक्ट जे मिसिंग काम आमी- केले रिपोर्टाक ते कितले मिसिंग झाले गेले वर्सा आता किती झाले क्वेश्चन जर हांवें कित कितें इधर केलें तें आन्सर रॉंग सांगपाक आहा गेलें जर ओ जायत. योला ब्लफिंग स्पीकर सर परत हेच हे आमगे प्रिविलेज स्पीकर सर कॉमन मॅन आम आदमी जो आहा तेका आरटीआय मेळटा आमके हे जे आहा तेजे रॉंग इन्फॉर्मेशन दिता स्पीकर सो प्रोजेक्ट कित्या मिसिंग झाले वेन्झी वेगस सांगली शांतपणे विचार तुझा प्रश्न आन्सर्स रॉंग दिताय वाय आर वी गेटिंग रॉंग आन्सर्स ऑन दिस वेर आर द 6 प्रोजेक्ट्स स्पीकर सर तो जे व्हडले तापोवन सांगता पळय न्ही म्हणजे आपूण तापलो काय खूप मोठे कितें तरी जाला तेका हांव सांगता स्पीकर सर तेद्या वेळार ते साखळी सर्कीट जे तो म्हणटा पळय न्ही इट इज अ टुरिजमा कडेन शिफ्ट केला तो टुरिजमाचो प्रोजेक्ट आर्कोलॉजीच्या अंडर येना म्हणून जे प्रोजेक्ट आहा पळय न्ही तुका ते म्हणजे 10 दिल्ले भितरले 4 तेंच्यांनी 4 प्रायोरिटी प्रोजेक्ट ठरोवन आतां जे ताका लिस्ट दिला ते घेतला आणि दॅट प्रोजेक्ट हेज गिवन फॉर द अनदर डिपार्टमेंट व्हडलो बोवाळ करून कित्याक दाखयता ना म्हणजे श्री तू 23 आन्सर रॉंग दिलो न्हू 23 तुवें आन्सर रॉंग दिलो दॅट मीन्स एले क्यू आन्सर रॉंग जालो 23 तू इट इज अ गव्हर्मेंट डिसिजन गव्हर्मेंट केन्नाय प्रोजेक्ट दुसऱ्या डिपार्टमेंटाक दिवं शकता No, it is about how are you answering. The government Next is question. answering us here. And it is a breach of our privilege when you all are giving answers. कितकोन answer दिताय? तुम्ही असा हय जॉईन कालूच आता विचारलं न्ही नाव घेतलं मरे मी कालूच रेजे नाव घेतलं मी विचारपाचें ना Honorable Speaker, these heritage sites and monuments lost dista kenna gele zaल्यार if they are not maintained properly. They are tourist sites and they are sites of importance. Ata tumi पळयले जाल्यार I don't think that one should feel ashamed to see the बेबदे आहात ते आणि फोटो धाडले म्हण दाखवले म्हण. It is not a matter which we need to hide. Why are you getting so worried about it? So I believe one thing that we should at least put some security over there. And that I think if security is put, even the sanctity of the place will be protected. Noted, Speaker, sir. येस कालूच क्रूज Speaker, sir, we had asked for a status report of the protected monuments. As per your notification, there are 51 such sites, but we are given a list of only 7 sites where some restoration work has carried out since 2018. There are no reports. However, a similar unstuck question number 41 by Advocate Carlos Ferreira provides few reports of inspection carried out in some cases of protected forts, and the findings are shocking. Chapora Fort, there were encroachment, and on one occasion, Honorable Minister was present, and they were removed in his presence. Kabderam Fort, encroachment such as food carts and sale of liquor. Fort Tirakol, most serious matter is sale of liquor and several. प्रश्न विचारा तुम्ही हे आन्सर मार्क दिला येते मेळ्ळा त्या क्वेश्चन नाही नाही तुमका आन्सर दिल्ले आसा रेस्ट मागोस प्रश्न inspection विचारा न्ही. illegal construction with no NOC of department was going on and possibly completed later. Speaker, sir, my question, if the department cannot control the illegal work and encroachment that were done by other government department itself, how will you protect this protected monument, and who are responsible for the damage that has already been made to these structures? येस Which is the fort that you are talking about? चार जिल्हे म्हाका 4 कोणी सगळी इलिगल ऍक्टिव्हिटीज चलताय. खंयचे इलिगल कसली ऍक्टिव्हिटी चलता? चापोरा फोर्टात तू एक पार्टी तू प्रेझेंट जाल्लो इलिगल एन्क्रोचमेंट तुवें काडलो तू आसतना. हय. काब दे रामा एन्क्रोचमेंट जाला फूड कार्ट्स अँड सेल ऑफ काबदी रामय एन्क्रोचमेंट काढला नोटिसीस आर सर्वड आणि केला. यू एग्री शापोरा फोर्टाचेर साधारण ते 1000 लोकांचे गाडे असले हे गेल्ले 2 तासां मदीं हांव गेलो आणि 2 तासां मदीं हांवें काडले. एटलीस्ट एप्रिशिएट दॅट. Answer यू आर दिला हायलायटिंग सांगा. दॅट आवर अचिव्हमेंट्स एज अ प्रॉब्लेम. आन्सराचे 2 तासांमध्ये 1000 लोक जे पळय एन्क्रोचमेंट नॉन गोवन्स आशिल्ले ब्लॉकिंग दी शापोरा फोर्ट इन प्रेझेन्स ऑफ ऑर ऑनरेबल. तुवें आन्सर दिलो तेजेर ना हो तेजेर आन्सर ना ती काडला म्हणना. ना पूण तूं प्रॉब्लेम आसा म्हणटा इलिगल ऍक्टिव्हिटीज खंयच्यो त्यो दाखय न्ही म्हाका विच वी हॅव नॉट एक्टेड अपॉन. सर तुगल्या आणि क्रूज सिल्वा तुम्ही म्हाका दिसता But that he is saying that एक पडेन चापोरा. okay next. येस श्री विजय सरदेसाई. स्पीकर सर, मंत्र्यान सांगलें की धर ते प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट एक्टाचे अंडर हाडले जाल्यार आपल्याक थंय तुमकां डेमोक्रेटीक कसलेंय फंक्शन म्हणल्यार मिटींग प्रोटेस्ट करपाक मेळचें ना. स्पीकर सर, आय विल वॉन्ट टू ड्रॉ हिज अटेन्शन टू
सेक्शन 7 ते सेक्शन 7चेर जर तूं गेलो जाल्यार तुमकां पावर आहा ती हें करपाक पूण तें सोड हांव तुका एकूच पॉयंटेड क्वेश्चन विचारता लोहिया मैदान आमचें फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच कॉर्नर म्हणून हायड पार्काक लंडनाक आहा ते भशेन फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच जावची म्हणून दवरलेलें हांव मंत्री आसतना तें सुरवात केल्लें तें तशें ताजो वापर जाता कित्याक हे इलेक्शनाक तें बंद केलें तें पॉलिटिकल मिटींग घेवपाक दिलें ना हें तुका खबर आहा आनी कोणें बंद केलें ताचेर सरकार कितें एक्शन घेता कित्याक जो एक्सक्यूज दिलो की शॉर्ट सर्कीट जालें म्हणून जे मनशांनी एप्लाय केले तांणी सांगलें शॉर्ट सर्कीट जालें जाल्यार आमी जनरेटर लायतात तुजी पावर आमी वापरना सो अशें जाता ताजो दुरुपयोग जाता हें तुका खबर आसा आनी तूं एक्शन ताचेर कितें घेता स्पीकर सर लोहिया मैदान आमच्या पोझेशनान ना वी हॅव नॉट नोटिफायड अँड दिस कॉरस्पॉन्डन्स हॅज नॉट कम टू मी to deny the permission for conducting any meeting. So Maka, I know that it is not under you, it is under the municipality. Chief Minister also intervened in this answer. So I just want to know that the Congress party's India candidate was not allowed to hold a meeting because there was short circuit. What Chief Minister is taking action against the person who did not allow this? स्पीकर सर म्हाका दिसता तेन्ना इलेक्शन कमिशन एक्टिव्ह आसता परमिशनां दिवप न दिवप बाकीचें कितें हें सगळें कलेक्टरा कडेन इलेक्शन कमिशन चॅक करता स्पीकर सर कितें आशिल्लें तें नो एक्शन घे तेजेर स्टार क्वेश्चन नंबर 2 श्री विजय सरदेसाई. Because sir, Star LQ 2B. स्पीकर सर हां कितें सांग आवाज येना हें करूं ना स्पीकर सर आमी हावजान एकदां उलयता आसतना थोडे ऑपोजिशन मेंबर्स आरे तुरेची भाशा करता आनी मंत्र्यांक करता ते करता पयर तर तुमकांच आरे मातसो राव रे म्हणून सांगलें सो ह्या पोस्टाची कितें तरी गरिमा आसा ह्या ऑपोजिशनान बरोबर श्री विजय सरदेसाई हें कितें उलोवचें न्ही ताजे भान सगळ्यांनी दवरपाची गरज आसा सभागृहाची संदर्भांतली जी हें आसा न्ही श्री विजय सरदेसाई. Star LQ 2B. स्पीकर सर आन्सर एज पर कंप्युटर शीट. स्पीकर सर हो प्रश्न आहा मोपा एअरपोर्टाचेर हो मोपा एअरपोर्ट म्हणटा PPP प्रोजेक्ट PPP प्रोजेक्ट अंडर DBFOT म्हणल्यार डिझायन बिल्ड फायनान्स ऑपरेट ट्रान्सफर. स्पीकर सर आमी प्रश्न विचारलेलो की तुवें हांकां कितें एग्जेम्पशन दिलां काय म्हणून फिजान मंत्र्यान आन्सर दिला की एग्जेम्पशन आमी दिवंक ना म्हणून पूण तुवें तांकां रेव्हेन्यू हॉलिडे दिली वाडयली हें आन्सर आमकां मेळिल्लें आहा आनी आमकां खबर आहा. स्पीकर सर ह्या प्रोजेक्टा खातीर 2100 एकर 1 एकर म्हळ्यार 4000 स्क्वेअर मिटर 2100 एकर एक्वायर केले. एक्वायर केल्ले लोक जे सर्वसामान्य नागरीक आहा तांचे तांकां अजून मेरेन पयशे मेळूंक ना. GMR ऑलरेडी जोडपाक लागली. स्पीकर सर GMRान 2022 to 23 and 2023 to 24 म्हळ्यार 2 वर्सांक GMRान 545 crores जोडल्या अशें म्हणून आमकां हांगा कळटा. आतां तातूंत स्पीकर सर एक कंडिशन आहा ग्रीन बेल्ट म्हणून. ग्रीन बेल्ट म्हणटा ते कंडिशन नंबर 7 ऑफ एडेंडम टू EC इश्यूड ऑन 13/3/2020. एक्झॅक्ट उतर अशें आहा ग्रीन बेल्ट शॅल बी डेव्हलप्ड इन एरिया as provided in project details with native tree species in accordance with the forest department. Speaker sir, हांवें RTI घाली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विचारपाक की तुमी खंयची झाडां दाखयलीं काय म्हणून कित्याक नेटीव स्पिसीस त्यो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान स्पीकर सर विच आय कॅन प्लेस ऑन द टेबल ऑफ द हावस म्हाका उत्तर दिलें की आमकां नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल. दिस इज नॉट दिस इज RTI रिप्लाय नो फोटोग्राफ. स्पीकर सर आतां हाजे खातीर आनी एक RTI गेली आमी सिव्हील एविएशन डिपार्टमेंटाक जे सिव्हील एविएशन डिपार्टमेंट मुखेलमंत्र्या अंडर येता. तांणी म्हाका स्पीकर सर हांवें मागली पातळ भाजी तांणी म्हाका दिली रस्सा ऑमलेट भलतेंच दिलें स्पीकर सरांक. ते म्हणटा 55,000 झाडां मारलीं आनी ताजे खातीर आमी कॉम्पेन्सेटरी अफॉरेस्टेशन केलें सांखळे दिवचले. हांव विचारता ग्रीन बेल्ट थंय केलो काय म्हणून बिकॉज दॅट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. स्पीकर सर सो म्हाका आतां दिसता हाजेर की आमी म्हणटात हो जावंय जाला हो घर जावंय जाला GMR म्हणटा म्हणटकच म्हजो पॉयंटेड क्वेश्चन मुखेलमंत्र्याक वेदर ग्रीन बेल्ट एज पर एडेंडम टू EC
EIA report and Supreme Court judgment has been developed by GGIAL? And if not, what action you will take? स्पीकर सर, विजयबाब सरदेसाय यांनी मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट ह्या एअरपोर्टाचेर एकंदर लोकांक पयशे मेळूंक ना. स्पीकर सर, सगळ्यांच्यो केसीस ज्यो आहा पळय न्ही, ज्यांच्यो क्लियर जाल्या तांकां 100% पयशे मेळ्ळ्या. ज्यांचें डॉक्युमेंटेशन ज्यांच्यांनी क्लियर दिवंक ना, काही लोक पेडण्यान रावत ना, मुंबय आनी भायर सगळ्याक रावता, तांच्यांनी आमी फास्ट ट्रॅक करपा खातीर आनी तांकां फॅसिलिटेट करपाक आमचे सिव्हील एविएशन डिपार्टमेंट तांकां मदत करता आनी उरलेल्यांचे पयशे तेंच्यांनी क्लेम घालता ताका मेळटले. दुसरे स्पेशल स्पीकर सर, तांच्यांनी जो प्रश्न मुटलो की आमी फाटल्या ग्रीन बेल्ट ना तेजेर येता हांव. कन्सेशनर एग्रीमेंटाच्या प्रमाणे आमी तांकां हे जो आहा पळय न्ही रेव्हेन्यू हॉलिडे जी आहा ती कन्सेशनर एग्रीमेंटा प्रमाणेच दिल्या. आमी खंयसरूच आमचो कन्सेशनर एग्रीमेंट वायलेट करूंक ना आनी त्या खातीरच तांचो जो रेव्हेन्यू म्हणजे आमकां रेव्हेन्यू येवपाक जो सुरवात जाता वो 7 डिसेंबर 2024. तिसरो तेणी जो विचारलो ते रिगार्डिंग दॅट ग्रीन बेल्ट. तिसरो हांवें तुका एकूच पॉयंट त्याच्या पयलीं 2 सब क्वेश्चन विचारले ताची उत्तर ना, तुका हांव दुसरो विचारपाचो आहा. विचारतो हांव. ना सप्लिमेंटरी विचारपाक हय, हांवें खंय ना म्हटलं. तुका हांवें पयलो विचारला ग्रीन बेल्टाचेर, ताजेच उत्तर दी. न्हू पयलीं तुवें पयशे मेळोंक ना म्हणून सांगलें म्हाका, तें सांग. मेळूंक ना म्हणून सांगला हांवें न्ही, मेळूंक ना तांकां. बट तें कळोंक जाय ना जाल्यार परत म्हणटलो तांकां लँड लुजर सर्टिफिकेट पसून दिना तूं. पण ताका पयशे सोडून सर्टिफिकेट पसून दिवंक ना. लँड लुजर सर्टिफिकेट तांच्यांनी एप्लाय करचें, आमी दिवपाक सुरवात केल्या. तांच्यांनी सिव्हील एविएशन डिपार्टमेंटा कडेन एप्लाय करचें, ताका लँड लुजर सर्टिफिकेट जाका दिवपाक जाय, जाका आमी क्लेम दिलो म्हणजे पयशे जेणे आपले घेतले ताका लँड लुजर सर्टिफिकेट मेळटली. पयशे घेतले न्ही, पयशे घेवंक ना ताका जाय न्ही, तें आपलो लँड जमीन घेवंक ना गेल्या तो अजून व्हेरीफाय जावंक ना न्हू रे, त्या तोच लँड लुजर म्हणून. मागीर तोच ते जावचेच ना, ते GMR जोडीता ते थंय. स्पीकर जेणी ज्याचे पयशे अजून क्लियर मेळोंक ना, कारण डिस्प्यूट आहा म्हणून मेळोंक ना, कारण त्याचे डिस्प्यूट क्लियर जाले म्हणजे ताका लँड लुजर सर्टिफिकेट मेळटली. तिसरो जो तेणी प्रश्न विचारलो जो म्हाका पळय न्ही, अकॉर्डिंग टू द EC तेणी जो ग्रीन बेल्ट डेव्हलप करपाक जाय त्या नुसार तांच्यांनी अजून तो करूंक ना. तो कळयला तांच्यांनी, तो आमी ताका ज्यो ग्रीन स्पिसीस वीच इज स्टेटींतलो स्पिसीस आसा त्या प्रमाणे लावपाक जाय, तो आमी तांकां करपाक लायतले. 693 एकर्स तो 693 सर, एकर्स. हितून 2 आसा गजाली. एक जो आहा पळय न्ही तो ग्रीन बेल्ट तेणी भायलो आउटर एरिया जो डेव्हलप करपाक जाय तो म्हटला, आनी अकॉर्डिंग टू द तांकां कोर्टान इन्स्ट्रक्शन दिल्ली त्या प्रमाणे तितकी झाडां तेंच्यांनी लावपाक जाय, ती झाडां लायली. ना ना, झाडां इज नॉट ग्रीन बेल्ट. स्पीकर सर, झाडां आनी ग्रीन बेल्ट कन्फ्यूज जावंक जाय ना म्हणून म्हटलें हांवें. इट इज ताका जो डेव्हलप करपाक जाय ग्रीन बेल्ट तो करतलो आनी ताका रिप्लेसमेंट म्हणून थंय कट केला म्हणून जितकी झाडां तेंच्यांनी लावपाक जाय आसली पळय न्ही तितकी झाडां तेंच्यांनी तितक्या एकरान लायली. स्पीकर सर, आता म्हजो दुसरो प्रश्न. स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्यान म्हणलें आतां की रेव्हेन्यू शेअर जो आसा तो कन्सेशन एग्रीमेंटा भशेनूच केला. गेल्या असेंब्ली सेशनान स्पीकर सर ह्याच मुखेलमंत्र्यान सांगिल्लें की 36.99% ऑफ द ग्रॉस रेव्हेन्यू वो मे 31च्यान मेळपाक लागतलो. आतां तांणी कॅबिनेट डिसिजन घेतलें आनी तो कन्सेशन एग्रीमेंट एमेंड केलो. सो कन्सेशन एग्रीमेंटा प्रमाणे तुमी करूं ना, तें उगीच कानान घालनाका का. कन्सेशन एग्रीमेंट तुमी एमेंड केलो आनी कॅबिनेट डिसिजन घेतलें, नाजाल्यार कॅबिनेट डिसिजन कित्याक घेवपाचें तुमी. सो घेतलें तें घेतलें. आतां हांव ताजेर वचना स्पीकर सर, हांव ताका एक लक्षांत हाडूंक सोदतां. 36.99% ऑफ द ग्रॉस रेव्हेन्यू. ग्रॉस रेव्हेन्यू म्हळ्यार कितें स्पीकर सर? इट इज मनीज रिसिव्ड फ्रॉम सब लायसन्सीस, from aeronautical and non-aeronautical services, and monies from non-refundable deposit bar concession fees for aeronautical and non-aeronautical services. Ye amount, wo amount kitlo jata? What is the gross revenue according to you? Speaker sir, after 7th of December 2024, जो ग्रॉस रेव्हेन्यू ताज्याकडे येतलो पळय न्ही, इन्क्लुडिंग द डेपोजीट मनी, दॅट विल ऑल्सो कम टू द स्टेट गव्हर्मेंट. ना ना ना, तशें म्हणना हांव. स्पीकर सर, तुका जर हांव पयशे दिवपाचो आहा, तुका खबर म्हाका पयशे खंय दिवपाचो आहा? तुका खबर आसतलें हांव तुका कितलो देयत आहा तो. तूं ओगीच अशें म्हाका सांगूं शकना. तुका हांव कितले दिवपाक जाय मेजरमेंट स्पीकर सर अप्रॉक्सिमेटली हें तुका खबर आसतलें. आतां हांव तुका विचारतां, हो ग्रॉस रेव्हेन्यू तांचो कितलोसो जाता एप्रॉक्सिमेटली, कित्याक म्हजे कडेन फिगर आहा, नाजाल्यार हांव तुका सांगतां. स्पीकर सर, हाजे कॅल्क्युलेशन्स जे आसा पळय न्ही तो जे सांगता आतां पर्यंत ग्रॉस, हांवें ताका परत सांगलां
की एन्युअली तेजो पूर्ण ग्रॉस रेव्हेन्यू जो आसा पळय न्ही वो 36.99% हो सरकाराक येतलो आनी आमी 7 डिसेंबर 2024च्या उपरांत आमचो कन्सर्न ऑफिसर जो आसा सिव्हील एव्हिएशनचो हो त्यांच्या ऑडिट डिपार्टमेंटा कडेन कंटिन्युअसली इन टच आसतलो आनी तो रेव्हेन्यू आमचे कडेन स्पीकर सर येतलो. आता हांव तुका मातसो अवेअर करता सिन्स तूं इतले कॅज्युअली घेता म्हणून हांव कॅज्युअली घेयना. ना स्पीकर सर एक मिनिट 24-25 फायनान्शियल इयर 24-25 लँडर्सांक तांणी GGIALान सांगलां की आमी 960 कोटी रुपया जोडपाचे आहा म्हणून ताजे 36% म्हणल्यार स्पीकर सर 207 कोटी रुपया जे आमकां आतां लॉस जाता बिकॉज ऑफ युअर कॅबिनेट डिसिजन. सो स्पीकर सर हें तकलेन फक्त दवर की कितले अमावंट जाता तो 207 कोटी रुपया तुवें लॉस केलें एक कॅबिनेट डिसिजन घेवन. कोणा खातीर लॉस केलें? GGIALाक. कारण कितें स्पीकर सर? कारण कितें? कित्याक तांचें हाजेर पॅन्डेमिकान बंद पडिल्लें म्हणून. म्हाका तुमी आन्सर दिलां पॅन्डेमिकान 20 दीस बंद आशिल्लें म्हणून काम. 20 दिसां खातीर 207 कोटी रुपया सरकाराक लॉस करपी तूं पयलो मुखेलमंत्री इंडियन आसतलो हें म्हाका कळना. स्पीकर सर तेका हांव परत एकदां सांगता कोर्टाच्या ऑर्डरी खातीर 634 दीस तेका रेव्हेन्यू हॉलिडे मेळ्ळो आनी कोविडा खातीर तेका 180 दीस रेव्हेन्यू हॉलिडे मेळ्ळो. तुजी कॅबिनेट नोट 20 दीस म्हणटा ना दाखय कॅबिनेट. हांवें तुजी कॅबिनेट नोट पळयल्या. स्पीकर सर कॅबिनेट नोट तुवें ड्राफ्ट करून आतां आनी ड्राफ्ट केल्ली. स्पीकर सर हे क्लियर कट आनी हो कन्सेशनर एग्रीमेंटाच्या नुसारूच आसा. स्पीकर सर अमेंड केलो कॅबिनेटान कसो नुसार म्हणूं येता? कोंकणी कसली? म्हाका समजना ही कसली कोंकणी ती. स्पीकर सर कारण कितें? कित्याक तुवें लॉस केलें सरकाराक सांग म्हाका. स्पीकर सर सरकाराक एकूय पयसो आमी लॉस करूंक ना कारण रेव्हेन्यू हॉलिडे 2 वर्सां म्हणजे तेजी डेट जी आसा पळय न्ही हांव परत एकदां सांगता म्हणजे त्या डेटीकूच आमी आमकां रेव्हेन्यू जो सरकाराक घेवपाक जाय पळय न्ही तो सुरू जातलो. स्पीकर सर एक सारांश घेता हांव आनी मुखेलमंत्र्याचे एक एटेन्शनान हाडटा. सारांश असो की कितले पयशे ते आमकां दिवपाचे आहा ते आमकां खबर ना. कितले पयशे एक कॅबिनेट डिसिजन घेवन आमकां लॉस जाता ते आमकां खबर ना. कितले पयशे ते जोडूंक लागले ते आमकां खबर ना. आमकां खबर कितें आहा? कितें खबर आहा आमच्या सरकाराक? हें मातशें उत्तर दिया. स्पीकर सर तो जे सांगता पळय न्ही फाटल्या फायनान्शियल इयराक 22-23 ओके हो जो तांचो टोटल इन्कम जो दाखयला पळय न्ही 22-23-24 हो आतां पर्यंत 305 कोटी रेव्हेन्यू जो आसा पळय न्ही हो तांचो दाखयला. आमी पर्सनली मॉनिटर फिगर रॉंग स्पीकर सर फिगर रॉंग. 545 कोटी 22-23-24 545 crores आनी तांणी 24-25 960 crores जोडटाले म्हूण सांगलां. लँडरांक दिला स्टॉक एक्सचेंजीन गेल्यार मेळटा तुका. कोण स्टॉक एक्सचेंज स्पीकर सर आमकां कितले फुडें जोडटले पळय न्ही हांवें परत सांगलां की 7 डिसेंबर 2024च्या उपरांत तेंच्या रेव्हेन्यू जो त्यांच्या केटीत येतलो तितूंतलो 36.9% फुडें वचया श्री कार्लोस फेरेरा. ना स्पीकर सर एक मिनिट स्पीकर सर ना एकूच मिनिट सारांश घेता. पयलो जो ताणें म्हाका उत्तर दिलें की आमी ग्रीन बेल्ट तांकां करूंक लायतले. कितले मेरेन करूंक लायतले? नाजाल्यार तो सुप्रीम कोर्टाचो कंटेम्प्ट जाता स्पीकर सर. आनी फाल्यां जर तेंय कॅट केलें जाल्यार हांव चीफ जस्टिसाक लेटर बरयतलो की कंटेम्प्ट जाता आनी EC तांची विड्रॉ जातली. EC विड्रॉ जाल्यार सेकंड फेज करूंक मेळची ना. सो बेटर म्हाका उत्तर दिया की केन्ना मेरेन हो ग्रीन बेल्ट तुमी तांकां करूंक लायतले आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक आमच्यो लोकल स्पिसीज आयडेंटिफाय करूंक लायतले. स्पीकर सर तो पूर्ण ग्रीन बेल्ट जो तो सांगता पळय न्ही इट इज एन सुप्रीम कोर्टाची गायडलायन आसा ताच्या प्रमाणे हांव आत्तां सांगूं शकना की बाबा तो सुप्रीम कोर्टाची गायडलायन आज मेरेन ते करूंक जाय आशिल्लो. ऑलरेडी वायलेटिव्ह आहा. इट इज कंडिशन 7 ऑफ द एडेंडम डेटेड 13/3/2020. आमीच न्ही तर सुप्रीम कोर्टान तांकां नेरीक जे मॉनिटर करपाक लायला ते नेरी जे आहा पळय न्ही ते मॉनिटरूय करता आनी सुप्रीम कोर्टाक हेजी टायम टू टायम गायडलायनूय दिता. अरे हांवूय मॉनिटर करता. नेरीत न्ही हांव करता पळय. हांव आमदार हांगाचो. स्पीकर सर वायलेशन जालें कितें करतलो? एक्शन कितें केला? स्पीकर सर अकॉर्डिंग टू द कन्सेशनल एग्रीमेंट वायलेशन केल्या उपरांत तेंचेर कितें जी एक्शन घेवपाक जाय पळय न्ही ती आमी एक्शन घेता. तशें न्ही. अरे ऑलरेडी वायलेट केलो. स्पीकर सर आमी सांगला पळय नेरी मॉनिटर करता त्या खातीर तांकां तो तेंच्यांनी टायम मागला आमी टायम दिला. श्री कार्लोस फेरेरा. Honourable Speaker, on this same question of the green belt, the question of ours was very particular. 3C.
the C of that 2AC. The details of the green belt set up at Mopa Airport, furnish compliance report and other supporting documents. Answer ki dil amka, the environment clearance granted to the Greenfield Belt has been transferred by the Ministry of so-and-so in the name of the consensus so-and-so. CGIAL has been submitting the half-yearly EC compliance report to the Additional Principal Chief Conservator Forest C, Ministry of Environment Forest, and it is available at this website, and on their website. So I have gone through this, and what I have found is, the answer which they have given, I will tell you. The green belt of the adequate width and density, preferably with local species along the periphery of the plot, shall be raised so as to provide protection against particular noise. Compliance kite hai? Compliance for applicable safe operation airport as per aviation safety requirements will be ensured. Kaina ejer. Now I'll come to this. In the order of the Supreme Court, please pass this. I'll give only relevant pages because the judgment is very fat. 4 copies I'm giving. Mache pass kar. These are directions given directly by the Supreme Court in the judgment of 16th January 2020. And a green belt ache, specifically it is under Roman 7, page 62. Just pass one to Honorable Chief Minister quickly. 2 I've given for the Honorable Speaker. 1 just pass on top. First page shows is the directions, and go to the next page, which says page 62. Green belt. Green belt shall be developed in an area as provided in project details with native tree species in accordance with the Forest Department, not NEERI. The green belt shall inter alia cover the entire periphery of the airport. The plantation species in and around airport site shall be carefully chosen to avoid bird nesting and to improve pollution control and noise control measures. Water incentive and or invasive species should not be used for landscaping. Plantation activity should be taken up under the expert guidance of Forest Department of Goa. Care should be taken that soil erosion measures should be taken up on priority so that the right mineralized soil of forest is not washed away. The plantation activity should also have an approach of soil conservation where planting is done along contours avoiding gully formation. As far as possible, monoculture plantation will be avoided, and this is important. The proposed 10 times compensatory plantation need to be monitored by the Government of Goa so that the target of planting 5.5 lakh saplings is achieved in a time-bound manner. Their survival rate is monitored and mortality is replenished. A major chunk of the 2.5 lakh saplings is proposed to be done by the village-level biodiversity committees necessary to ensure that people are largely given native species and or fruit-bearing saplings so that they'll be able to derive economic benefits from such fruit crops, and also trees will provide better biological environment to birds. Topsoil should be separately stored and used in development of green belt. So this is specific, the directions of the Supreme Court. Can the specific atenna? First is around the airport they should have done. If they have done it earlier, this soil erosion which is taking place and Gawant, all the mud which is coming down, Yupacheni. At the Gawant Mati yata, in their wells, into their springs, also mud is coming. This is because nothing. So I'm coming to this. Now, this is the direction of the Supreme Court. This nobody can temper, no one can modify. 2020 is the judgment of the Supreme Court. Till 2024, airport is operational. What is the time frame within which you, at least around the airport? I'm saying at least 2,50,000 but at least around the airport. Speaker sir, ताणे जो 4th para जो वाचलो पळय न्ही म्हणजे 2.5 lakhs kilometers saplings proceeded done by the biodiversity ते ऑलरेडी मॉनिटर करता आणि ते तेंच्यांनी जी सॅपलिंग्स आहा पळय न्हू ती तितके जागेत लायल्या आणि ती पर्सनली गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड हे मॉनिटरी करता. तुम्ही जे म्हटलं आता सॅपलिंग्स जी सराउंडिंग ऑफ द एअरपोर्ट्स जी लावपाक जाय पळय ती हांवेंनी सांगलें लावंक ना. आमी जाता तितके टायम फ्रेम तेंच्या कडल्यान घेता कारण टायम फ्रेम आत्तां फ्लोर ऑफ द हावस जी आहा पळय न्ही म्हणजे ती सांगपाक शकना बट जाता तितके बेगीन जे आहा पळय न्हू ते करपाकूय लायता. ओके, बाकीची जी गोवा बायोडायवर्सिटी लायल्या गोवा बायोडायवर्सिटी स्वता मॉनिटरी करता. कितें जाणा, this becomes a contempt of the Supreme Court, because if the government is being very lethargic and not monitoring,
then the government also fails in its duty. Government also will be liable because it is with the director of the forest department it has to be. बाकीच्या गायडलायनीच्या प्रमाणे 6 लाख सॅपलिंग जी आहा पळय न्हू हेजे ऑलरेडी प्लांटेशन गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्डात केला आणि नेरी तेय मॉनिटर करता गोवा बायोडायवर्सिटी टायम टू टायम त्याचो रिपोर्टूय दिता ओनली थिंग द ग्रीन बेल्ट सराउंडिंग द एअरपोर्ट हे उरला आणि ताका लागून म्हणजे बाकीची प्रिकॉशन्स जी घेवपाक जाय पळय ती प्रिकॉशन्स आमी घेतो स्पीकर Because ये पॉट क्वेश्चन हा you have given basically them a revenue holiday because of COVID, one of the main reasons. Just I would like to point out to the Honorable Chief Minister की Speaker sir आम्ही जेन्ना लिस्ट चोयताले of the social welfare 13 crore सुमार COVID under relief once जाप दिला की 13 crores is pending mo. Your answer to give to normal people, normal citizens आगेले 13 crore हेंक केदो relief तुवें दितलो कित्याक जेन्ना social welfare ministeraचो answer आसा Speaker sir that once the approval is sought from government and finance department हे 13 crore म्हणजे बारीक जनते 13 crore दिवपा नाही आणि GMRक 260 crore revenue holiday. स्पीकर सर तो खंयच्या तो कितें करता खबर आहा हे वेळार तेणी सोशल वेलफेअराच्या एका लिंक केला कोविडा इश्यू तो जे 13 crore हे तुम केन्ना दितले ते सांगा स्पीकर सर 13 crore केन्ना दितले ते सांगा बसून घ्या अरे कोविडाचो इश्यू आहा दिता आन्सर दिता स्पीकर सर केन्ना दितलो तो सांग बसून घ्या स्पीकर सर ह्याच सरकारात कोविडाक जे आहा गेलते तुवें गेलते सेशनात सरकारान गेलते हा अरे केन्ना बसून घ्या ऐकून घ्या दितले ते सांग अरे तुका म्हाका तेच बसत सांगता बसोदा स्पीकर सर दिता आन्सर दिता न्ही रे. तुका सांगता बस स्पीकर सर केन्ना दिता आमच्याच ते सांग. सरकारान कोविडान डेथ रिलीफ ही 2 लाख रुपया आमच्याच सरकारान दिली केंद्र सरकारान 2 लाख दिल्ली आमच्या सरकारान 2 लाख दिली तू येते जे सांगता मरे हांव तू येते जे सांगता पळय न्ही 5,000 रुपया प्रत्येकाक जे ट्रेडिशनल बिझनेस करतालो अशा लोकांची एप्लिकेशन घेवपाची आणि तांकां 5,000 रुपया त्यांच्या अकाउंटाचेर दिवपाची 70,000 एप्लिकेशन्स आयली आणि 70,000 एप्लिकेशनांतली 35,000 एप्लिकेशन्स ऑलमोस्ट स्क्रुटनी करून तांकां पयशे दितलो आता दितलो स्पीकर दिवपा सर, आत्ता तो म्हाका आत्ता विचारता म्हाका डिपार्टमेंटाक विचारचें पडटलें कितले व्हॅलिड आहा आनी कितें तें Next question, स्पीकर सर हे मातशे डिपार्टमेंट विरेश बोरकार डिपार्टमेंट विरेश बोरकार नेक्स्ट क्वेश्चन श्री विरेश बोरकार विरेश बोरकार नो 3B. Answer is as per computer sheet. स्पीकर सर हो स्पेसिफीक हो क्वेश्चन आसा तो गोपाकापट्टणम जो पोर्ट आसा ते हेरिटेज सायट आसा तेज्या बाबतींत आसा आनी स्पीकर सर हांव मुद्दम वाचून सांगूंक सोदता जो आन्सर म्हाका रिप्लाय मेवला डिपार्टमेंटाचे थ्रू द गोपाकापट्टणम पोर्ट्स बीन इन्क्लुडेड हेज अ प्रोटेक्टेड सायट एंड द फंड्स कॅन बी जनरेटेड टू रिस्टोर इट हो हांवें क्वेश्चन केल्लो स्पीकर सर म्हाका आन्सर येयला उत्तर येयला तो म्हणजे द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजी हॅड गिवन परमिशन टू मरीन आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी फॉर एक्सपोजिशन excavation programming in 2018 and 19 at गोपाकापट्टणम गोवा वेला स्पीकर सर आता हो उत्तर जो दिला हांव मुद्दम सांग रीड कित्याक केलो कित्याक म्हाका एक अनस्टार एलक्यू आसलो म्हाजो एलक्यू नंबर 83 25/7/2023 हे केल्लो आता सेम आन्सर स्पीकर सर कॉपी पेस्ट केला आनी स्पीकर सर तेंचो एक लेटर आसा आतां हांव हे मुद्दम सांगता ह्या लेटराचेर स्पीकर सर डेट कितली आसा 22 डिसेंबर 2024 22 डिसेंबर 2024 डेट मातशी चुकून आसा ताजी सकयली डेट पळय दाखयता जी डायरेक्टरान सायन मारल्या ती गेला मातशी डेट आसा ती अल्टर जाल्ली आसा फ्युचर डेटेड दिला ना ती सकयली पळय दाखयता आनी एक डेट आसा ताका सो स्पीकर सर मिनिस्टरान सांगला त्या भशेन चुकले आसतले म्हणटा पण हांव मुद्दम म्हाजो स्पेसिफीक आतां कित्याक सांगपाक सोदता की गोपाकापट्टणम हो मेन्शन आसा महाभारतान पासून मेन्शन आसा खंय रामायणान पासून मेन्शन आसा खंय आनी हांव सांगिना हो हिस्टोरियन डॉक्टर A.S. अटलकर सांगता आतां हिस्टोरियनान सांगलेलें आसा आनी हेजेर रिसर्च जावपाची खूब गरज आसा आनी हेजे उल्लेख जो आसा गेले ते 2 वर्सांनी हांव कंटिन्युअसली करता स्पीकर सर म्हाजो स्पेसिफीक जो क्वेश्चन आसा तो म्हणजे आतां 25/7/2023 म्हटल्यार जुलयान 2023 आमी हे स्टेप्स घेता म्हणून सांगलेले डिपार्टमेंटान रिगार्डींग गोपाकापट्टणम रिसर्च करताले कन्जर्व करपाक लागून जावं तेजो फुडलो प्रोसेस कितें आसलो तो सो म्हाका विचारपाक जाय की अजून पर्यंत कितें जालां आनी दुसरें म्हणजे डिपार्टमेंटा कडेन एम्पल अमाउंट स्टाफ आसा काय कितें हे रिसर्च करपाक लागून तुमी लेटर बरयला म्हणटा अजून पर्यंत NIOचे काय सबमीट जावना अवेटिंग फॉर द रिप्लाय म्हणून येयला करेक्ट सो अवेटिंग फॉर द रिप्लाय सो डिपार्टमेंटा कडेन स्टाफ आसा हो रिसर्च करपाक आनी हो ह्या जो गोपाकापट्टणम पोर्ट आसा हेजे सिरियसनेस आसा काय कितें स्पीकर सर आमचे
माननीय आमदारांनी एक बरो प्रश्न काडला आसा आनीक हो गोंयच्या दृश्टिकोनांतल्यान खूब अत्यंत म्हत्वाचो. गोपाकापट्टणम हो एक तिसवाडी तालुक्यान भितर खूब एन्शंट जो मॉन्युमेंट आसा आनीक हो जेन्ना आमकां 2018-19 आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन एक लेटर मरायन आर्किओलॉजी ऑफ NIO नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी हांणी आमचे कडेन दिलो आनी ताच्या नंतर परमिशन मागपा खातीर आनी आमचे कडेन तातूंत स्पेशलायज ना आनी ऑल सच कायंड ऑफ मॉन्युमेंट्स आर ऑलवेज वी नीड टू टेक एडवायस अँड रायट इट टू आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियान आमकां परमीट केलें की ताजें एक्सप्लोरेशन करपा खातीर वी डू नॉट हॅव एक्सप्लोरेशन म्हणजे एक्सपर्टायज इन एक्सवेशन. कारण हो जो फोर्ट आसा आमी जेन्ना गोवा वेल्ला वतात त्या गोवा वेल्ला टू सिरदोना लेफ्ट हँड सायड हातून भितर हो सिच्युएटेड आसा. अर्दो सबमर्ज जाता आनीक जेन्ना भरती येता तेन्ना टायडल हातून भितर तो बुडटा आनी हें जाता. अत्यंत म्हत्वाची अशी एक सायट आसा कारण ही प्राचीन राजधानी म्हणून आमकां पळोवपाक मेळटा. इन 100 BC टू 1469 AD गोपालपट्टणम हातून भितर ताणें सांगलो तसो महाभारतांनी उल्लेख मेळटा की हेच नांवान ताचो उल्लेख मेळटा आनीक रामायणान भितर गोवे म्हणून आसा. म्हणजे आयज हो संपूर्ण एक राजधानी आशिल्ली जी ताच्या नंतर जो फोर्ट बांदलो तो सानापुल्ला दी फाउंडर ऑफ साउथ कोंकण शिलाहारा डायनेस्टी आनी ताच्या नंतर शिलाहारा डायनेस्टीक तो ताची बांदणी जाली. पूण ताच्या नंतर ताचो उल्लेख खंय आमकां मेळना जालो आनीक आतां ही एक बरी गोश्ट आसा की अत्यंत बरें सुंदर अशें शहर थंय आशिल्लें वीच वॉज एक्सटेंडींग फ्रॉम ओल्ड गोवा गोवा वेल्ला किंवा आमचे दुसरे हें आसा तें आनी थंय बरी सुंदर अशी टेम्पल्सूय आशिल्ली एक होली प्लेस आशिल्लो आनी ताच्या नंतर पोर्तुगीज आयले आनी पोर्तुगीजाच्यो खुबश्यो चर्चीस जाल्यो हो इतिहास आसा. पूण आतां जर पळयलें जर जाय जाल्यार जे ब्रिक्स लॅटरायट हॉल आसा ती अर्दी सबमर्ज जाता आनी आमचे कडेन ताजे एक्सपर्टायज ना म्हणूनच NIO कडेन हो विशय दिल्लो आसा आनी आमी पत्री बरयल्या वारंवार तांकां रिमायंडर वतात तांचे कडेन एक आमी मिटींगय घेतिल्ली आसा आनी तातूंतल्यान आमी जे तांचे ऑब्जर्वेशन्स आसतले फायंडिंग्स आसतले ते आमी इमिडिएटली ते घेतले. निश्चितच आमी हो अत्यंत म्हत्वाचें अशें एक दस्तऐवज आसा. प्राचीन संस्कृती कशी आशिल्ली हाजेर अभ्यासय जावपाक जाय. वेळ कमी आसा तुमी विचारात. स्पीकर सर कितें आसा आतां मिनिस्टरान जाप दिल्या पण प्रॉब्लेम कितें आसा एक्झॅक्ट तेणें सांगूं ना की स्टाफ आसा काय कितें. आतां ते म्हणटा NIO बरयलें आतां NIO बरयलें 2018 स्पीकर सर आतां 5 वर्सां जालीं 6वें वर्स आहे स्पीकर सर पण अजून पर्यंत तेजेर कांय जावना. हांव दुसरो म्हाजो प्रश्न टायम कमी आसा स्पीकर सर दुसरो प्रश्न हांव विचारपाक सोदतां. द डिपार्टमेंट हॅज अपॉइंटेड मॉनिटरींग कमिटी फॉर द ड्राफ्टिंग ऑफ हेरिटेज पॉलिसी. द सेड पोर्ट वील बी कवर्ड अंडर हेरिटेज पॉलिसी. हो म्हाका उत्तर येयल्लो आसा स्पीकर सर. आतां हेरिटेज पॉलिसी हेजो जो हें घेतला म्हटल्यार एकूच मिटींग जाल्या स्पीकर सर अजून पर्यंत हेरिटेज पॉलिसीची आनी मिटींगूच जावना. आतां डिपार्टमेंट सांगता की हो हेरिटेज पॉलिसीन आमी घालतले. हेरिटेज पॉलिसी केन्ना आतां मेन प्रश्न आसा तो म्हणजे विथआउट द रिपोर्ट म्हणल्यार रिपोर्ट तुमचे कडेन ना. रिपोर्ट नासतना गोपाकापट्टणम जो पोर्ट आसा हो हेरिटेज पॉलिसीन तुमी कशें घालतले आनी ही जी सायट आसा हो मेजर टुरिस्ट हॉटस्पॉट करपाक शकता आमी आनी हेजो रेव्हेन्यू जनरेट करपाक शकता. सो तुमी कशें घालता सरकारा कडेन मेन म्हटल्यार तुमी स्टाफाचो आन्सर दिवंक ना म्हाका की तुमचे कडेन स्टाफ आसा काय ना. कित्याक आतां कितें जाला स्पीकर सर हे खूब डिले जाता. 2 वर्सां आतां म्हाकाच जाली. हेज्या पयलू विष्णू सुर्या वाघानूय हो विशय काडलेलो 2012 आनी तेज्या नंतर कांय जाल्लें ना आनी आतां परत 2018 परत तो हें लेटर आसलें तेजें आनी NIO रिपोर्ट करपाचें म्हणून अजून पर्यंत येवना. सो म्हाका उत्तर जाय स्पेसिफीक उत्तर जाय की बाबा केन्ना पर्यंत जातलें. हे डिपार्टमेंट आशिल्ले ते पयलीं एकच आशिल्ले आर्कायव्ज आनी आर्किओलॉजी आनी स्टाफ आशिल्ले ते जॉयंट आशिल्ले. आतां हे डिपार्टमेंट आसा ते आर्किओलॉजी सेपरेट जाल्ले आसा. आमचे स्टाफ परत एक फावटी आमी घेतलेच पूण कितलेय स्टाफ घेतले जर जाय जाल्यार गोंयाक एक्सपर्टायज ह्या हातून भितर आमकां करपाक मेळचेच ना. कारण जे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी आसा हे एक्सपर्टायज तांकां आसा आनी आमी तांकां ओवररूल करपाक शकना किंवा आमी तांकां अशें तांच्या फाटल्यान लागपाक शकना. वारंवार आमच्यो हें जातात तांकां रिमायंडर वतात. आमी घेतल्या
6 वर्सां जाली स्पीकर म्हाका आन्सर जाय की केन्ना पर्यंत रिपोर्ट क्रिएट करतले आनी काम चालू करतले. ज्या वेळार आमकां येतले निश्चितपणान काबार जाता. तुवें तेंय म्हणलां की ह्या हेरिटेज पॉलिसीन येतले एखादे वेळ ते मॉन्युमेंट्सांनी येवपाक जाय. तांच्या रिपोर्टाचेर इट डिपेंड्स आमी खंयच्यान जी आमकां मॉन्युमेंट म्हणून घेतले आर्किओलॉजीन भितर घेतले काय हेरिटेज पॉलिसीन भितर घेतले. हेरिटेज पॉलिसी रिपोर्ट तुम्ही केन्ना पर्यंत दितले ते म्हाका आन्सर दिया. Pardon? रिपोर्ट केन्ना पर्यंत प्रश्नकाल हांगा सोंपता. रिपोर्ट आमी परत एक फावटी पत्रव्यवहार करतात आनी तुमकां सांगता. प्रश्नकाल हांगा सोंपता. Zero mention Sri Shankar Bamunkar. Speaker, sir, the attention of the House is drawn to the plight of the people of Murmogaon constituency with regards to the new market complex at Headland Sada, built by Murmogaon Municipal Council, which is still non-functional, in spite of occupancy certificate issued in the year 2021. Auction of the shop has been done and even lease agreement have been signed with some of the successful bidder who are waiting to start the business. People fear that if the market complex does not start, then it may turn out to be a huge loss to the state exchequer money. Step government intend to take in this regard. तर खरें म्हणजे ताज्या म्युन्सिपाल्टीन जो पळय न्ही हो इनिशिएटीव घेवन कोणी आडयला डीएमए आडयता तुम्हीच इनिशिएटीव घेवन सुरू करा सांगा मरे. सर थंयसर प्रॉब्लेम कितें जाल्लो आसा थंय उदकाचें अजून ते कनेक्शन मेळना PWD कडेन तो इश्यू पडलेलो आसा तेजे बील पेंडिंग आसा सर तेज्या लागून ते अजून पर्यंत स्टार्ट जायना. बील तेंच्यांनी भरपाचें म्युन्सिपाल्टीचेर इज अ लोकल बॉडी. सर लास्ट टायम तेजे विशयाचेर आमी तुमचे कडेन उलयलो तुमची तितकी ग्रँड जी आहा पळय न्हू तुमची तितकी मायनस करता बिलाची दिवपाची आनी तुमकां मागीर चालू करून दिता. थँक्यू सर. Benji Vegas. Speaker, sir, I'd like to draw attention to the House is drawn to the plight of locals, employees, as well as tourists who travel via the pending roads at Wadi, next to SAG ground, leading towards Taj Exotica in Benaulim, and the road from Club Mahindra to Kombia Peda, Varka, which is not being done for several years, and tourists as well as locals and employees to the respected hotels use this road on a daily basis. It is in such a bad impression, it gives such a bad impression, and to all of us as well as a accident hazard while using these Kacha roads. Let's resolve this matter and find out what is missing in these roads, because these roads are leading to two major hotels. One is the Taj Exotica and one is the Mahindra. Request, Speaker, sir, the steps the government assures to take. Sri Cruz Silva. Speaker, sir, attention of the House is drawn to the reports of the out-of-state gang of dacoits arriving in Goa with pistol and other weapons with a possible intention of murder and dacoity. We congratulate the officer who arrested the culprit at Goa-Karnataka borders and urge the government to investigate the matter truly to find out if this is a regular phenomenon and what step the government will take in such matter. Speaker, of a serious matter, gun, pistol and cartridge blood murder. एक सीएमान हेजे एक स्टेटमेंट करपाक. Yes. Dr. Teranga Shetty. Yes, sir. Attention of the House is drawn to the plight of truck drivers of Seza Vedanta Company in Bicholim who are approaching 60 years of age and those who have recently crossed 60 years. These mining truck drivers are losing their job as the company is declaring such driver unfit to drive. Hence, request the government to intervene and halt this blatant evocation. Also request the government to inform the company to conduct a fitness test of such driver who are highly skilled and have served in the mining company for more than 25 years. Retain all the drivers who are tested fit and efficiently. Kindly save their job. Sri Krishna Sarkar. Thank you. Speaker, sir, attention is drawn, or the House is drawn, that in Vasco and other parts of Goa, due to incessant rains causing loosening of the soil, thereby causing landslide in many areas, there is a fear that these landslides may cause harm to life and property. Immediate steps that the government intends to take to elevate these fears. एकूच मिनिट सांगता सर. मिनिस्टराक सुभाष सर आमचो ऑनरेबल मिनिस्टराक हांवें सांगिल्लें दोन तीन इमिडिएटली आमच्यो डिपार्टमेंटा थ्रू जाल्यो. तांणी रोखड्योच म्हणजे आज सांगिल्लें फाल्यां तांणी कामूय स्टार्ट केलां आनी 2-4 जाग्यार आसा त्योय बी मिनिस्टरान मातशी हें करचें अशें. Yes. Then I will see what best can be done. Sri G. Tarulkar. Speaker, sir,
attention of the House is drawn that due to parking of heavy vehicles on highway, especially at night hours, that poses a significant threat to the lives of innocent commuters. The immediate step government intends to take to address this issue. श्रीमती जेनिफर मोन्सेरात. Speaker, sir, attention of the House is drawn that the minds of the residents of Donapal, due to the increasing number of robberies reported. There was yet another break-in on the 22nd of July where valuables were stolen by the thieves. This is the third or the fourth such incident in a span of 4 months, thus causing panic among the neighborhood. The immediate steps the government will take to resolve this. Honorable CM, may please look into it. I brought it to your attention earlier as well. Night patrolling Madopa Laita speakers. Yes. Shri Videsh Purkar. Attention is drawn of the House that on Sunday, 28 July 2024, the village of Talaulim, Satana, celebrated the feast of Sant and Toshanche Fest. It is to be remembered that the late CM Manohar Parrikar had said that Sant and feast would be declared as the state festival. However, till date, this is not officially included in the official Goa Gazette. Also, last year, a retaining wall and portion of the slope near St. Anne Church had collapsed, thus affecting many people. 1 year has passed, and the road is still not repaired. Request the government to act urgently. Speaker, sir, St. Anne जे फेस्ट आसा तोशांचे फेस्ट हे सामकें फामाद आसा. सीएमान आयकोपाचें कारण हे लास्ट टायमूय म्हाका सांगलेलें सीएमान एश्युरन्स दिल्लें की करतलो म्हणून स्टेट फेस्टिवल म्हणून अजून पर्यंत जावना. एश्युरन्स दिवचे मिनिस्टर आनी करून घेवचे बेगांच्या बेगान. व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक कितली वर्सां जाली स्पीकर सर. Calling attention, Shri Nilesh Kabral. Speaker, sir, attention of the House is called to the cultivators, especially seasonal traditional cultivators of Farmagudi, Bandwara, surrounding areas of Ponda and Kepe Taluka, not being the original owners of land due to washing out and damage of seasonal crop like cucumber, bitter gourd, rigid gourd, brinjal, radish, pumpkin, jasmine flower, etc. Due to heavy rainfall for the last 15 days, being the only business of local people and they being dependent entirely on this seasonal earning, the steps government intends to take provide financial assistance to these local traditional cultivators. Sure. स्पीकर सर, जे माननीय आमच्या आमदारान जे हांगसर हें हाडलां. आन्सर दिता पयलीं मागीर तुमी उलयात. एकदां वाचता पयलीं. Sir, many farmers traditionally cultivates cucumbers and other vegetables and along with the slopey hills and around the Famagudi, Prior, Betoda, Bandoda and other villages of the Fonda and Kepe Taluka. These farmers and cultivates a small areas ranging from the 500 to the 4,000 square meters and undertake the expenses on the seed, fertilizers and labors. And instant rains in the July months and has caused the considerable damage to the plants and seedlings. The plants have decayed and considerably loss has been caused. The Director of Agriculture implements the state sector schemes of the Shetkari Aadhar Nidhi to provide the compensation to the farmers due to the floods, inductions, etc. And the crop loss paid to the farmers for the filled crop and such as the paddy, vegetable pulses, flowers, nasne, etc. as the 40,000 per hectare. And during the reply to the calling attention 19 July 2024, and the government has already assured that all the farmers and who are not possessing the Krishi card have suffered the crop loss and during the season and will have considerable under the crop compensation subject to the submission of the undertaking and the application in the prescribed format or the relevant document. I have already issued a direction-wide note 22/7/24 to the Director of Agriculture to carry out the evaluation of the crop loss and submit a proposal to the crop compensation within the 15 days for the release of the assistance. Accordingly, note to this effect has already been issued to the Director of the Agriculture Zonal Office on the 22/7/24 and the eligible farmers and will be paid the compensation upon the applying as per the guidelines, the government decisions as early as possible. Speaker, sir. Minister. Answer दिला न्ही. सीएमान आन्सर दिला मिनिस्टर. उलयता स्पीकर. स्पीकर तुमचे परमिशन घेतला हांव तो फक्त दाखयता स्पीकर सर. परमिशन घेतल्यार ले ऑन द टेबल द हाऊस. स्पीकर सर, हो जो उदक मेळना पळय ते तळशे कशें जाता स्पीकर सर. आनी चड उदक जाल्यार हे कारण जाता आनी बरी तळशी जी आसा तुमी खाल्लेली आसा तुमकां खबर आहा तुमच्या गांवांत.
सो ह्यो गोष्टी स्पीकर सर उदक जाल्ल्या कारणान ताका सेलिंग प्रायस जायना आनी वाडना स्पीकर सर. हो एग्जाम्पल आतां ऑनरेबल मंत्र्यान उतर दिता तेन्ना सांगला की हांवें पयरूय सांगलें स्पीकर सर स्कीम शेतकरी आधार निधी हांकां मेवना स्पीकर सर, टॅनंटूय ना प्लस त्यांचे जाग्यारूय नांव ना, सो ताका क्वेश्चनूच जायना स्पीकर तांकां पयशे दिवपाक. दुसरें ताणें आन्सर केला स्पीकर सर की कृषी कार्ड, त्यांचे कृषी कार्डूय जायना स्पीकर सर. ते कित्याक कृषी कार्ड कित्याक जायना की त्यांचे जाग्यार त्यांचे ना स्पीकर सर. आनी म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टर फोंडे तालुक्याचो आसा ताका खबर हांव कितें म्हणटा तें. आमचे केपें तालुक्यात तशेंच प्रॉब्लेम आसा, तुमकांय आसा. सो हो इशू कितें आसा स्पीकर सर, इट हॅज टू बी लुकींग एट कॉम्पन्सेटरी एंगल ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड स्पीकर सर. आनी हो ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड्स कित्याक स्पीकर सर, ट्रेडिशनली खूब वर्सां हे रोयता, आतांच न्ही. थोडे जागे जशे आमचे मतदारसंघान जे केपें तालुक्यान आसा ताका जे आसा हे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान कोमिदादी जाग्यान आसा, पूण टॅनंट लागून ना. तशें फार्मागुडी ते प्रायवेट जाग्यान आसा, कोमिदाद जाग्यान आसा, तेय टॅनन्सी लागून ना. सो तांकां कशें करप हें म्हाका दिसता एग्रीकल्चर मिनिस्टरान करपाक जाय असो म्हजो रिक्वेस्ट. हांव हें कितें आसा मातशें टेबलार हांव दवरता, म्हणजे कळटलें तुका कशें हें अशें जायना सर. तुमी पयलें सर हें दवरता. आनी दुसरी गोश्ट जी आसा जे हांवें सर स्पीकर सर ना हांव सांगता, एकूच सांगता सर वयता तेन्ना स्पीकर सर. स्पीकर सर मिनिस्टर बसा, मिनिस्टर बसा, मिनिस्टर बसा. मंत्री महोदय बसा, बसून घ्या. स्पीकर सर, आज जे कॉलिंग अटेन्शन हावसाचे मुखार आसा ताजेर उलोवपाक हांव उबो आसा. अत्यंत म्हत्वाचें कॉलिंग अटेन्शन. आमी सदांच पळयतात की चवथीचे पयलीं हे अशे तरेचे सिजनल पिपऱ्यो जायत, दुदी जायत, वांयगी जायत, ही सगळी एक म्हणजे फर्मागुडयेच्या त्या रस्त्यार त्या बेल्टाक आसता, ल्हान ल्हान झोपडे घालून कितें घालून ते बाबडे विकतात. केपेच्या त्या रस्त्यार आसता आनी तुमच्या मतदारसंघात थंय त्या रस्त्यार आसता. आनी तांकां परमनंट सोर्स ऑफ इन्कम तशी नासता. ते दोंगराळ अशे मातशे स्लोपी लँडाचेर ते पावसाचे पयलीं हें लायतात, क्रॉप घेतात आनी चवथीच्या वेळार इवन आमचो मिनिस्टरान सांगलें की आपूण मडगांव एक्झिबिशन हें जाता एग्रीकल्चर हें लायता तो, थंय सुद्दां ते हाडून आपल्याले विकतात. आज पावस 25 दीस गेल्ले 25 दीस पावस जो पडला म्हणजे हांव कितले पयर हांव केन्नाय त्या वटेन गेलो जाल्यार आमी घेतात सामान पिपरे घेता. ज्यो पिपऱ्यो 100 रुपयांक 5 त्यो 6 मेळटाल्यो तो पयर एकलो बाबडो 100 रुपयांक 2 विकतालो. त्योय बी ताणें दाखयल्या तसल्यो बारकेल्यो वांकड्यो जाल्या आनी तो म्हणटा उणो पिपरेत ना. आनी म्हणून म्हज्या कोतान उत्तर दिलां, चीफ मिनिस्टरान सांगलां स्कीम आसा सरकाराची, पूण ताका खूब हें आसा फॉर्मेलिटीज, आधार कार्ड आसपाक जाय, जागो तुज्या नांवार आसपाक जाय. हांचे खातीर सरकारान कितें तरी एक स्पेशल पॅकेज करचें पडटलें, कितें तरी वर्कआवट करचें पडटलें. कारण हे त्या बॉक्सा भितर बसपाना. हांकां जर तूं नॉर्मल शेतकरी आधार निधींतल्यान मदत करता म्हटलो जाल्यार तांकां ते तशें बसपाचें ना. कारण ते सामके सिजनल ह्या वेळाचेर प्रोडक्शन करून विकून आपलें पोट भरपी. म्हणजे चीफ मिनिस्टरा कडेन आनी एग्रीकल्चर मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट आसा की हातूंत मातशें कितें जाल्यार एक रिलॅक्सेशन करून कितें तरी एक सेपरेट हें करून हांकां कंपेन्सेशन मेळटा इतलें पळोवपाक जाय, इतलेंच आनी काय. ह्या वर्साक पावस पडले म्हणलें, केन्ना केन्ना अशें आसता पावस न पडले म्हणजे सगळें वता. म्हणजे दोन्ही गजालीचो विचार जावपाची गरज आसा. नेक्स्ट डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे. नेक्स्ट मायकल लोबो. स्पेसिफीक उलयल्यात. स्पीकर सर, कंपेन्सेशन जे आहा गेल्या फावटी CMान सांगलेलें आमकां की क्रॉप्सांक दिता पळय ते सेम कंपेन्सेशन हेका लावचें. म्हणजे जे लोकांचे नांवार ना प्रॉपर्टी, एकूच आहा हो मुद्दो, प्रॉपर्टी नांवार ना ते दोंगर जे आहा थिंगा आमी वयताना एवरी टायम वी ब्रिंग ऑल वेजिटेबल्स, केळी, बाकीचे सगल्यो वस्तू ती बऱ्यो बऱ्यो वस्तू हाडटा आमी थिंगासरले. तेंचे कडेन कांयच ना, कृशी कार्ड ना, प्रॉपर्टी पेपरार ना, टॅनंटूय लागलेलो ना, कांयच ना. सो तांकां वेगळेपणी एफिडेवीट घेवन वो कितें घेवन ते इमिडिएटली तांकां हे पयशे दिवचे, पूण फास्ट दिवचे. आनी सेकंडली स्पीकर सर, ह्याच सभागृहान आमी एक थाराव घेतलेलो की तांकां शेडी बांदून दिता म्हणून आमी त्या जाग्यार जी आहा रोडाचे सायडीक तुमचेय कॉन्स्टिट्युएन्सीन स्पीकर सर तुमी आसले आदी ह्या सभागृहान तेन्ना हो थाराव घेतलेलो की वी वील बिल्ड शेड्स एट द सायड ऑफ द रोड. मातशे भितर आमी आहा तेचे मातशे फाटल्यान 1-2 मिटर आनीक फाटल्यान परमनंट शेडी आमी बांदून दिता सांगलेल्यो. त्यो अजुनूय जाग ना तांकां. आतां हे व्हेजिटेबल ग्रोवर्स, फ्रूट ग्रोवर्स ते तिंगा बसता पळय तांकां आमचे ट्रेडिशनल लोक
ते केन्ना जातले ते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एल्टन डिकोस्टा. स्पीकर सर, जे कॉलिंग अटेन्शन बाब निलेशान हाळटें केपेंचे मतदार तालुकाचे उल्लेख केला आनी म्हाका दिसता लास्ट 2.5 वर्सां हांव झगडोत आहा आनी सांगोत आहा बट इन पर्टिक्युलर दीस थिंग म्हगेले आतां लास्ट 1 वीक जाले कमी कमी ऑलमोस्ट 150 तरी फार्मर म्हगेल्या ऑफिसां येयले आनी म्हाका सांगून गेला दर हांव असेंब्ली आसतना घराक येता ऑफिसां येताय म्हाका दिसता डायनेमीक आमगेलो डायरेक्टर आहा आमगेलो गांवचोच केपें मतदारसंघाचोच सो तेका सांगून ZDO सांगून यू फिक्स अप अ डेट साम उलयता सगळे बट मुगे अशें की एक सोल्युशन अशें यू फिक्स अप अ डेट तालुका वायज पोंडा केपें तालुका वायज यू फिक्स अप अ डेट वी वील कॉल ऑल द फार्मर्स हू हॅव लॉस्ट आनी थिंग बसोन व्हेरीफाय करून ZDO व्हेरीफाय करून तांकां हें कंपेन्सेशन दिता आम उलयतले वयतले कांय जावपा ना सो बिफोर दीस कमिंग 10 days 10 दिसां भितर म्हाका दिसता डायरेक्टरान मिनिस्टरान इंस्ट्रक्शन दिवपा जाय डायरेक्टरान झोनल ZDO सांगपा जाय एग्रीकल्चर ऑफिसराक आनी विदीन द टायम पिरियड नेक्स्ट 10 days केपें जावं पोंडा जावं तूं एक डेट फिक्स कर लेट ऑल द कृषी मित्र आहाय तुगेले तांकां सांग दे वील व्हेरीफाय एंड वी वील गिव द कंपेन्सेशन नाल्यार ते जातले उलयतले वयतले मातशें हें कर. श्री विजय सरदेसाई. स्पीकर सर, आमी आतां हांगा स्पेसिफीक इश्यू उलयता स्पेसिफीक कसो की जे गरिबांतले गरीब शेतकरी ज्यो पिपऱ्यो विकतात ज्यांच्या नांवार जमीन ना हे लोकांक इन्श्युअर करप म्हळ्यार हांकां आमी एड दिवप कित्याक हे खेपे चड पावस जाला तुमी म्हणले ते भशेन गरमेनूय केन्ना करपून वता क्रॉप सो स्पीकर सर एक स्कीम आहा जी हांव हांगा प्रेजेंट करता ही स्कीम म्हणटात रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इन्शुरन्स स्कीम म्हणून this scheme is implemented in Kerala आणि इन्शुरिंग एजन्सी एग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया म्हणून ही इम्प्लिमेंटींग एजन्सी आहा सो जाय जाल्यार आमी आतां बाब एल्टनान सांगला ते भशेन झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर वता एरिया आयडेंटिफाय करता खंयच्यान सुदीन दवळीकार आमकां पिपऱ्यो हाडटालो फर्मागुडीच्यान पयलीं हाडटालो तो ह्या दिसांनी म्हाका दिसलें आमी हे सायडीन पावले म्हणून हाडना काय म्हणून पयलें तशें न्ही तें उदार तो तसो चोकऱ्यो आतां चोकऱ्यो धाडूंक लागले स्पीकर सर क्लास चोकऱ्यो वर्ल्ड्स बेस्ट चोकऱ्यो हांवें इतल्यो खावंकूच ना केन्ना पुणून सो ताजी फर्मागुडे वयली एरिया आयडेंटिफाय केली ती एरिया इन्श्युअर केली फॉर दोज फार्मर्स आतां प्रोसेस स्पीकर सर सांगता गव्हर्मेंट ऑफ केरलाज एग्रीकल्चर डिव्हलपमेंट अँड फार्मर्स वेलफेअर डिपार्टमेंट म्हणून आहा तांणी एक नोटिफिकेशन काडलां हें नोटिफिकेशन हांव टेबल ऑफ द हावस प्रेजेंट करता आनी मुखेलमंत्र्याक हें दिवचें येस एक स्पीकर सर एक मिनीट कशें करप तें सांगता एकूच मिनीट आयक नाजाल्यार कितें जाता आमी उलयतले आमी तांची सहानुभूती घेतले आनी काम कांय जावचें ना स्पीकर सर सगळे शेतकरी इन्क्लुडींग शेअर क्रॉपर्स टेनंट फार्मर्स ग्रोईंग नोटिफाईड क्रॉप्स म्हळ्यार कितें फर्मागुडे नोटिफाईड क्रॉप कितें पिपऱ्यो नाजाल्यार कितें घोसाळीं तीच ही नोटिफाईड एरियाज आनी नोटिफाईड क्रॉप्स स्पीकर सर सम इन्श्युअर्ड कितें तें डायरेक्टर डिसायड करतलो तिसरें म्हणल्यार क्लेम असेसमेंट स्पीकर सर क्लेम असेसमेंट कित्याचेर जाता बेस्ड ऑन वेदर डेटा वेदर कितें सपोज आज भरमसाट गरमी जाली आनी करपून गेली जाल्यार तो वेदर डेटा आनी हे दिसा काबार जालें तुमकां इतले पयशे मेळ्ळे कित्याक ते इन्शुरन्स पॉलिसी स्पीकर सर लोकलायज कॅलेमिटीज म्हळ्यार कितें आज हुंवार येता लँडस्लायड जाता विंड डॅमेज जाता स्पीकर सर अशें जावपाक शकता थोडे तांचे केरळांत बी न्युक्लियर डॅमेज आहा म्हळ्यार बोटीचें हें जाता फाल्यां जुवारी अग्रो काडून सोडटा आनी ताजे खातीर लोक मरता अशें डॅमेज जावपाक शकता सो स्पीकर सर दीस नोटिफिकेशन इज गवर्नड बाय द रिवायज्ड ऑपरेशनल गायडलायन्स फॉर प्रायम मिनिस्टर्स फसल बिमा योजना एंड RWBCIS म्हळ्यार कितें तें RWBCIS म्हणटा ती ही स्कीम जी हांव तुमकां आतां वाचून दाखयल्या ती रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इन्शुरन्स स्कीम स्पीकर सर हें सगळें बँकेनी आनी एजन्सीनी हें करूं येता हें जें नोटिफिकेशन हांवें दिलां तें तुमी डायरेक्टराक दियात बाय द एंड ऑफ द सेशन वी कॅन ऑल्सो क्रिएट अ गायडलायन जस्ट लायक केरला गव्हर्मेंट अँड हेल्प अवर फार्मर्स दिस इज द लेजिस्लेटिव्ह अप्रोच टू इट हातून राजकारण कांय ना हो लेजिस्लेटिव्ह अप्रोच स्पीकर सर ऑनरेबल निलेश काब्राल बरें हे कॉलिंग अटेन्शन हाडलेलें आहा कितें आसता ही पाट चड पावस पडलेल्या कारणाक लागून खुबश्या लोकांची वेजिटेशन अश्यो पिपऱ्यो अश्यो म्हटल्या त्या हिसपान पिपऱ्यो तश्योच
ग्रावट आनी ब्रिंजॉल अशे खुबशे आणाचे पिडे जाल्ले आहा. स्पीकर सर, कितें जाता चडशे अशे शेतकार वर्साक एकूच पाट अशे रोयता आनी तेजेरूच ते जियेता. आनी हेका लागून कितें आसता, अशें चड पावस पडून तेंची शेतां पिडे जाली जाल्यार गोवोरमेंटान एक सर्वे करूंक जाय, तें कितलें लुकसाण जालां तें पळोवंक जाय आनी तें लुकसाण जालां त्या प्रमाणे ताका फारीक करूंक जाय. कित्याक थोडेच कॉम्पन्सेशन दिलें जाल्यार ताका कांय फायदो आसना, कित्याक तेंचे लायफूच तेजेर जियेता ते. आनी कितें आसता, केन्नाय अशे केन्नाय रस्ते क्रॉस जाता म्हणजे दोंगरायल्यान जावं शेतांतल्यान, तेन्ना कितें ती वाट्यो बंद जाता. वाट्यो बंद जाल्ल्या कारणान पावस जेन्ना पडटा तेन्ना तो उदीक शिरकोन उरता 10 दीस आनी त्या कारणाक लागून ही शेतां पिडाता. थँक्यू स्पीकर सर, एकूच मिनिट. म्हजें कॉलिंग अटेन्शन बाकीचे चड उलयले, हांव कमी उलयलो. म्हाका समजना ना तेच म्हणटा तूं कोणें सजेशन दिलें, कोणें इन्शुरन्स पॉलिसी दिली आनी कोणें कितें दिलें, पूण मुद्दो जो आसा स्पीकर सर, तांकां लोकांक हेल्प करपा जाय. तुमकांय खबर आसा, तुमी आतां सांगलें मतदारसंघात जाता. हांव उलयता मंत्री बाब, 1 मिनिट मातशें उलयता. स्पीकर सर कंप्लीट करता. रवी बाब मातशें साहेब पात्रांव मातशें 2 मिनटां. स्पीकर सर, इन्शुरन्स स्कीम कितें करपाचें आमी कांय तेजें कांय उलयना स्पीकर सर. म्हाजो मुद्दो आशिल्लो की ही जी रोयतरी 15-20 दिसांनी रोयली की तुजो जर एनहेन्समेंट हो कितें आतां क्रॉप कॉम्पन्सेशन जायना, आतां शेतां कितें निवता हें आतां खूब टायम लागता, तेजो लॉट ऑफ पिरियड. हे 15 ते 20 दीस मॅक्झिमम आनी ती बावता, ती झाडां आमी येवचीच ना स्पीकर सर. सो म्हाजें इतलेंच मिनिस्टराक सांगपाचें, ऑनरेबल CMाक सांगपाचें आहा की अग्रिकल्चर ऑफिसरांक जे एरियाक जे आसा पडटा तांकां वचून तेंचे जे स्टॅब्लिश करचे, कित्याक आतां पावस पडलो ते वाडूंक ना, हें आतां करपाक जाय. तो इन्शुरन्स हें सगळें मागीर करीत रावा स्पीकर सर. स्पीकर सर, जे गोष्टी इन्शुरन्सान मेळटा हे सगळ्यो गोष्टी मेळो, म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. म्हजो इशू आहा की कॉम्पन्सेशन जे आसा हेका कितें तरी सोल्युशन काडून तांकां 15-20 दिसां वयल्यान ते मागीर ती कांयच मेळचें ना. सो हेजे खातीर इन्स्ट्रक्शन दिवचें अशें म्हजें म्हणणें स्पीकर. गोंयचे कितले आतां ते पळयतले, हांव सांगना स्पीकर सर. ते पयशे ते पळयतले. एज पर द एरिया कितले रोयता. एक्चुअली स्पीकर सर, तेणें रुदल बाबान सांगलें सारकें की तेणी हे 2 म्हयन्या जे करता तांकां आख्खो वर्सभर ते पयशे जोडटा पळय ते वर्सभर काडटा स्पीकर सर. फक्त एड करूंक सोदता हें इम्पॉर्टंट कॉलिंग अटेन्शन द मॅटर वॉट काब्राल बाबा सेड, एंड आय अग्री. आय बिलीव दॅट any relief that has been given, हे टायमली दिल्याकूच तांकां शेतकारांक जरी तर आतां रिलीफ दिल्यार बेगीन कायदो आहा. पयलींचो वाटेर म्हाका दिसता गेल्या त्या वर्सा कंपेन्सेशन पासून क्लियर जालें न्ही इन द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. देर आर सेवरल केसीस. आय वील गिव यू द रिकॉर्ड. स्पीकर सर, आय फील दॅट you should look at the record in the past. तुगे ZAO बी पडे हाय तांकां सगळ्यांक धाड शेतांत. Do you have a record of this type of properties where no कृषी card, no properties? Do you have any record? आणि आमी डिमांडा वेळार आमी उलयल्ले की ते 40,000 per hectare is less considering the price of fertilizer, seeds आणि हे उणी हा. Will you increase that? आणि relief जे पडे हा ते timely जावपाक जाय. गेल्या त्या वर्सा अजून पेंडिंग आहा. ओके मंत्री. स्पीकर सर, जे आमचे बाब काबरान जे कॉलिंग इंटेन्शन हाडना खरें म्हणल्यार गरजेचें. म्हाजो मातसो ताळ पडला पिपरे खावन पिपरे ते पिपरे दिता मरे आमचे ताळ पडटा. आमी सरकारान जे लुकसाण जालां गोंयांक, जे गरीब लोकांचे चड लुकसाण जालां, शेतीचे जावं कोणाचे माड पडल्या, कोणाचे हें पडला, कुळागरांनी ह्या माडी सुपारीची झाडां पडल्या म्हणजे माडयो, तांकां सगळ्या तरेचे आमी लोकांनी घेतले. कोणाची घरां मोडल्या, आडे मोडल्या, कोणाची वणटी मोडल्या. आमचो सीएमान सुरवात केली दिवपाक, वेळ काडूं ना, चॅक दिवपाक लागले. म्हणजे गव्हर्मेंट जे गरीब लोकांचे आसा, म्हणजे गरीब लोकां लागून आमी जे आसा ते आमी करुया. तुमी सगळे आसा, हांव म्हणना ना दिवय रे, सगळे दिवय रे, रोखडे मेळटले, सगळ्यांक मेळुया, करुया. फाटल्या वर्साचे आनी ह्या वर्सा दिवया. पूण आमी सगळे एकठांय हे गरीब लोकांचे पळोवया, कितें लुकसाण जालां, कितें कोणाक लुकसाण जालां तें सगळें पळोवया. ते बाब काबरान जालें तवशाचें, कोण जालें पिपऱ्याचें, कोण हो आनी आमचे बाब हेणे विजयान सांगलें आनी कितें, सगळ्यांक कशें करून आमी सगळे एकठांय येवन आमी जें कोणाक लुकसाण भरपाय जाल्यार आनी कितें जाल्यार इवन आमी सुद्दां कॉन्ट्रिब्युशन जाल्यार करपा. तुमी सगळ्यांनी येयले म्हणजे गरीब लोकांक फायदो जालो. म्हणून आमी हेचे विचार करता
आनी ऑलरेडी आमी कोणाची घरांचे पारे बिरे पडल्या तांकां आमी दिवपाक सुरू केला. घरांय पडल्यात आनी खूब कडेन गोंयांत लुकसाण जालां आनी सगळे गरीब लोक आनी तुमी गरीब लोकांक वावरता, सगळे आमी वावरता, सगळे गरीब लोकांक एकठांय येवन तुमी आमी हे सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट करचो आनी तांकां हेल्प करपाक. स्पीकर सर मुख्यमंत्री स्पीकर सर, आमदार बाब निलेश काब्राल हांच्यांनी आयचें जें कॉलिंग एटेन्शन हाडलां वीच इज अ जेन्युइन कॉलिंग एटेन्शन. आनी जशें म्हणटा तशें एवरी इयर ह्या सेशनान ते हावजान येता आनी हे फावटी तर डायरेक्टली निलेश काब्रालान पिपऱ्यो धाडल्यो म्हणल्या उपरांत तेजो सिरियसनेस ही आमच्या लक्षांत घेवपाक जाय. आनी ज्या तळमळीन तेणी कॉलिंग एटेन्शन मांडलें आनी बाकीचे सगळे जाण तेजेर उलयले. आमच्या मंत्री एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाब रवी नाईक हांचो हेतू क्लियर आसा की तांकां मदत सगळ्यांक जावपाक जाय आनी शेतकरी जो आसा पळय न्ही हाका मदत जावप गरजेची आसा. हांव डायरेक्टली रिगार्डींग हे तवश्यो पिपऱ्यो आनी पावसान जितके करता त्याच विशयाचेर डायरेक्ट येता. कारण तुमी सगळ्यांनी सांगलें की तांकां जमीन तेंची नासता. चडशी जमीन ही एकदां कोमुनादीची आसा. थोड्योश्यो जमनी भाटकाराच्यो आसता ते करून खातात हाज्या खातीर आसा. आनी म्हणून ते अशा पद्दतीन लॉस जाले, पावस पडोंक ना जाल्यार आनी पावस पडलो म्हणून जाल्यारूय ते कॉम्पेन्सेशनाक डायरेक्टली क्लेम करपाक इलिजिबल जायना. कारण तेंच्या कडेन कृशी कार्ड ना, जमीन तेंची ना, कांयच ना तेंच्या कडेन. आनी हे मी सगळ्यांनी सांगलां त्या प्रमाणे सगळे जाण ते रोड सायडींतल्यान बसून हे सगळे विकता आनी ह्या सिजनाक तशें तांकां सफिशियंट एमावंटूय सगळे जाण विकत घेतल्या कारणान मेळटा. बट अंदू जाल्लो लॉस कन्सिडर करून विजयान सांगलो इन्शुरन्स आनी हे ते इन फ्युचर आमी तेजो विचार करूं शकता, ना म्हणून हांव. बट आत्ताच्या घडीक हांव झेडीओक एक गजाल सांगता आनी हावजाकूय प्रॉमीस करता की सगळ्या झेडीओनी अशा पद्दतीन रोड सायड कोण विकपी आसा पळय न्ही एक्च्युअल एग्रीकल्चरिस्ट ते आपोल हाडून रोड सायडीक विकता ते न्हू. हांव परत एकदां सांगता नाल्यार थोडे जाण रोखडेच आपोल हाडून थंय विकूंक लायता आनी म्हाजें रजिस्टर्ड कर म्हणून सांगतले. मान्य मुखार्जी फक्त पिपरेच न्ही चिबडाची वेली सुद्दां वर्धा कुजून गेली म्हणून म्हटलें हांवें जे इन्क्लुडींग चिबडां आसतली बाकीचें कितें आसतलें जे थंय थंयच विकप थंयच लागता आनी थंय विकपाक येता ते. हांचो एकदां आतांच तेंच्यांनी वचून सर्वे करून तेंची नांवां सयत घेवचें. आनी आतां लॉस तेंचे व्हेरीफाय करप हें खूब कठीण आसा. कोणाचें कितलें एवरी वर्साक तितूर कठीण आसा. बट ऑन एन एवरेज एक इक्वल एमावंट हांव ना जाल्यार म्हणजे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्यान कदाचित जर दिवपाक प्रॉब्लेम आसतलो कदाचित एलोकेशन ना. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर.